आमगेल स्वामेल उडगासकोरनो आज एक भक्ति संगीत भारी चंद कोण सांगला कोण कोण आयला तांकां आयकूच योगू बार लायक जला ही चेली शुभा प्रभू आमगेलेची श्रेष्ठा प्रभु तिगेला आनु सुनील प्रभु आणि शुभा प्रभु अम्मा ती चेल्ली सेकंड PUC जावनु आता पर 19 तारीख अमेरिका वत्तारसा एरोस्पेस डिग्री कोर्चकतीरा तिका मी सांगतान म्हणलें वच्ची तयारी गडबिडी आसा म्हणून जाल्यार देवाक मन आसल्यार देव कसलय करयता तिका हांगा येवन आमकां पूरा जनांक एक भजन सांगून आमगेले मनाक खुशी केली देव तिका मुखावेल तिगेले एज्युकेशनाक स्पेशली लायक सपोर्ट दिवका तिगेला आनम्मा धैर्यार एक चेल्लेक अमेरिका पेटयतार आसा ती जाल्यार तुका देवाले आमगेल गुरूल रक्षण केदनाय आसा म्हणून आमी सगळे समाजा तर्फेन तुका आशिर्वाद कोन्न पेटयतार आसा ती तशें हांव न्हू थंय वचून लायक शिकून वापस हांगा येवन हे भजन सेवे देवान तुगेल करेन करसून घेवका म्हण सांगून आमगेले आशी तूं थंय आसल्यार तुका खंय खंय स्कोप मेळटा थंय हे भजन सांगचे पक्कने अवकाश आसल्यार सांगून आमगेले देशाची कीर्ती वाडोवका म्हण सांगून लेखता आतां आमी दीस एक चेडूं आपयता ती आज ಸ್ವಲ್ಪ जन आयले ती ಬಹುಶಃ हिगेले फॅन्स दिसता म्हाका दिसता केलो नवो नवो तोंड आयले ती तशी देव तुका बरें कर देवा नमस्कार आमगेले आतां हनुमान चालीसानिका आमगेले रामरक्षा स्तोत्र सांगतले ना सकल बैसून सांगतले नीव येता मागीर तांगेले सीटा वच्चा ती कूडले स्टार्ट करा ती ते म्हळ्यार ऑलरेडी लेट जाला सांगतले वगवगे येती प्रभु रामचंद्र महाराज की जय हनुमान की जय ये कर ये काट है बारह तारीखे का राम पट्टाभिषेका का जोरदार तैयार चलता रसा 12 तारीखे का वगी येऊ का तुम्ही 4 घंटे काम गेले ये कार्यक्रम स्टार्ट जाता दही दवन पुरा जन 4 घंटे येते दसो म्हळ्यार आमगेले प्रवचन पंचांक सुरू जाता ते दसो 5 घंटे का सुरू जाता दही दवन पुरा जन वगे येते बटमा मान प्रवचन जाता हांगा 100 जन पुणे आसका राम पट्टाभिषेकाचे आमगेले 1 घंटे कार्यक्रम आसा बारीक लायक आसा थंय भायर दाखोवन रामांक हाडून हांगा पट्टाभिषेकांनी करचें आसा तशें हांव वगी येते 4 घंटे शनिवार पाय नित्याचवरीची पंचाक राधेश्याम तू सुंदर राधेश्याम श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री रामचंद्रो देवता अनुष्टुप्छन्दः सीता शक्ति श्रीमद्धनुमान कीलकम् श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानम् ध्यायेदाबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोपसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाकारूढसीता मुखकमलमिललोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारभूषितं
लोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतम् जटामकुटमण्डितम् सासीतूणधनुर्बाण पाणिं रक्तं चरान्तकम् स्वलीलया जगत्रातु आविर्भूतमजं विभुम् रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापग्नि सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं यामदग्नजिग मध्यं पातु करध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशकटी पातु शक्तिनी हनुमत्प्रभु ऊरुरघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्गे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणशीलः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सचिरायुसुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमचारिणश्चद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैः भुक्तिमुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यकण्ठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामकल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामश्रीलोकानां राम श्रीमान् सनप्रभो तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाभरौ परमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथश्रेतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ आत्मसज्जधनुषा विशुष्कषा वक्षया सुगरिसङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रत पति सदैव गच्छताम् सन्नद्धकवची गड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथास्माकं राम पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथि शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थपुरुषः पूर्ण कौसल्यो रघुत्तमः वेदा
नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं लुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं सुमतिनामभिर्ये न ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणं शरणं प्रपद्ये माता रामो मातृपिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने न जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं वर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामन्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम वरानने श्री बुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु श्री गुरुचरण सरोज श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी
वरन रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमारा बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकारा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कांचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षुर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस्र बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिषा यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद देना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि जय लागी गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोग हांकते कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म
सुर भूपा सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। विज्ञानरोचिः परिपूरितान्तर्बाह्याण्डकोशं हरितोपलाभं तर्काभयेतं विधि सर्वपूर्वगीर्वाणविज्ञानदमानतोऽस्मि। ध्यायेद्धरिन्मणिनिभं जगदेकवन्द्यं सौन्दर्यसारमरिशङ्खवराभयानि दोर्भिर्दधानमजितं सरसञ्च भैष्मी सत्यासमेतमखिलप्रदमिन्दिरेशम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति पराजनं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अभ्रमं भङ्गरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट्चक्रवर्तिनं। कमलानाथदोर्जातं विद्यार्थिगणसेवितं वन्दे सुहास्यवदनं द्वारकानाथयोगिनं। द्वारकानाथतीर्थानामनुग्रहसमुद्भवं विद्याधिराजयोगीशं वन्दे विद्याभिवृद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे।
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे सीतापति श्री रामचंद्र भगवान की जय. कालच्या दिवसाक आमी वाल्मिकी रामायणाचे बालकांडांत येवचे तसले अनेक प्रसंग रावणाल उत्पत्ति कुंभकर्णाले उत्पत्ति तांगेल तपस्य देवतेन सर्वान परमात्माला वचून प्रार्थन करून घेतले. परमात्मा तो अवतार घेऊन येऊ का दुष्टाले रावणाले कुंभकर्णाल संहार कोरका शिष्टाल रक्षण कोरका प्रार्थन दवरल कतील परमात्माना हाव येता अवतरित दाता जाल्यार मिगेल सहायाक तुम्ही सर्व देवतेन अवतार घेऊ का म्हणून घेवन तांकां आज्ञा केले. ताका अनुगुण जावन सर्व देवता वानर जावन अवतार घेतले. परमात्मा साक्षात राम जावन आयलो, शेष लक्ष्मण जावन आयलो, काम भरत जावन आयलो, अनिरुद्ध शत्रुघ्न जावन आयलो. हाजी नंतर विश्वामित्र येवन तांगेल्या सिद्धाश्रमांत जावचे तसले यज्ञ रक्षणे खातीर रामाक आनी लक्ष्मणाक आपोवन व्हरताची निमित्त आपोवन व्हरचे कारण इतलेची मुखार मिथिलेन तूं सीता स्वयंवर घोषण जालां. थंय रामाक आनी सीतेक विवाह करोका म्हणलेले हे प्रमुख उद्देश्य. वाट्यार वत्त म्हणटना ताटका संहार जाता राम करता, तदनंतर यज्ञ रक्षण करता, सुबाहुल संहार करता, मारीचाक वायव्यास्त्रान ताक त्रस्त करता, तो समुद्रा तीरा येवन पडता. हाजे नंतर यज्ञ रक्षण जाले नंतर विश्वामित्र स्वयंवराक घोषण जाल्ले कडेन मिथिलेक आपोवन हाडताची. ते थंय सीता स्वयंवर जाल्लेले आमी कालचे दिवस पर्यंत सीता स्वयंवर चिंतन केले. कशी रामान अनायास जावन ते धनुस उक्कोळून मोडली. ते शब्द परशुरामाक ऐकता परशुराम येवन रामाक आनी परशुरामाक भार्गवराम आनी दशरथाल पुतराम दोग जना युद्ध जाता. युद्ध जाल्लेले तेदना परशुराम सोलवलेले म्हणके नटन करता परमात्माला अवतारांत कसने भेदना दलरीची हे एक अतुलासुराल संहार जावका तो नाभिप्रदेशांत प्रविष्ट जावन आसता परशुरामाले तागेल संहार जावका म्हणून घेवन परशुराम नाटक करता सोलवलो म्हणून. हाजी नंतर दशरथो हांकां चारय जनांक राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नांक तांगेल बायलांक सर्वांक सीता समेत जावन अयोध्येंत येवन वास करतसाची अनेक वर्ष पर्यंत राज्य शासन केले दशरथान. जाल्यार एक दिवस ताका दुस्वप्न पडले दशरथाक. दुस्वप्न कसं नाही म्हळ्यार ताका कसं की एक दुस्वप्न पडलें. त्या दुस्वप्नाक एक एक फल आसता. आमकां निदांत कसन स्वप्न पडता प्रत्येक स्वप्नाक एक एक फल आसा. व्यर्थ जावन खंयचें स्वप्न आमकां येना शास्त्र सांगता.
तो तक आईल दुःस्वप्न कुलपुरोहित वसिष्ठांक निमगीता मग अशी एक दुःस्वप्न पडला ताजी फल कसं नाही म्हणून निमगीता. वसिष्ठ महर्षी कसं म्हणताची तांक कळले दशरथाक तागेले प्राण आणि कसं अंत्य जाता प्राणापाय असा का आणि चड काल हो वांचना म्हणून कळले. जाल्यार वसिष्ठ महर्षीन डायरेक्ट सांगानी तू मरतानी म्हणून सांगानी. तांणी कसं म्हणलें दालतीतले बेगी रामाक पट्टाभिषेक करी म्हणलें. पण सांगच्यान तू एक रीत आसा तू मरता म्हण डायरेक्ट सांगानी. सांगल्यार ताका कोप येताले राय तो दालतीतले बेगी रामा पट्टाभिषेक करी म्हळ्यार रे तुगेले काल अंत्य जाल्ले म्हण अर्थ. एक पण ते एक व्हडले ज्योतिशीक रायान आपेल काही जातक दाखयलें. तागेले चेडू माले बायलेले पुरा जातक दाखयलें काही त्या ज्योतिशीक. तो महान प्रकांड पंडित ज्योतिष जातक पळेल तक्षण सर्व भूत भविष्यत सर्व सांगतासिलो. ताण हे रायाले बायलेले चेडू माले पुरा जातक पळोवंक घेवन सांगले काही राजन तुक्का तुगेले दोळ एद्राकच तुगेले बायल मरता तुगेले दोळ एद्राक तुगेले चेडू मरताची तुगेले दोळ एद्राक तुगेले नात्र मरताची म्हणले काही. हो कोण हो ज्योतिषी प्रयोजन ना म्हणून भायर घालता का शिवाय सांगचे साक्षात रायाक सांग तुगेले दोळ एद्रा पुरा जन मरता. अनेक ज्योतिषीक आपेले हाणे त्या ज्योतिश्वरकेन तो प्रकांड पंडितू ताण जातक पळयले पळोवन सांगले. ताणे हे पंता डायरेक्ट सांगनी ताका गोतस तो बुद्धिवंत. तुगेले दोळ एद्रा पुरा जन मरता म्हणून सांगनी. ताण कसन सांगले राजन तुगेले जातक आणतो सर्वाल जातक अवलोकन केलेले तेदन म्हाका इतलें दिसता तू एकलोच तुगेले कुटुंबेन तू दीर्घायुशी जावन आशिल तू एकलोची म्हणलें. खुशी जाली ताका फल एकची तो दीर्घायुशी जाता म्हळ्यार तागेले दोळ एद्रा सर्व मरताची म्हणून खंडीत है. एक ज्योतिषीन डायरेक्ट सांगलें अनेक ज्योतिषीन इनडायरेक्टली सांगलें. सांगचे एक फल ते सांगचे रीती शैली कशी असतात ताजे वयर निर्भर सर्व. वसिष्ठ महर्षींक कळ्ळें हागेले काल अंत्य जाल्ले आनी चड काल वांचना हो रामाक पट्टाभिषेक करी म्हणलें. हें सूचन घेतलें जाल्यार तत्क्षण रामाक पट्टाभिषेक करनी दशरथान. हक्का मृत्यूची मुन्सूचना म्हण येता. केस पुरा पिकता कान आयकना दोळ दिसना चमकूचे जायना दंडाचे सहाय जाय चमकतना उठोचे की इतराल सहाय जाय खंय वचका म्हूण जाल्यार कोणाले सहाय नाशी वच्चे जायना. हे सर्व मृत्यूची मुन्सूचना आमकां कळना. आमकां कान आयकना म्हणले तक्षण आमी कसन करताचे म्हळ्यार ते कान आयकूच खातीर आनी कसन आसव्या पळयताचे. ते आमी रोग कसं की गुण करून घेवका म्हणून पळयताचे. आमी मृत्यूची सिद्धता आमी करनाची. हे सर्व मृत्यूचे मुन्सूचन हे आमकां वांचका म्हूण आश. तशी दशरथाक हे मुन्सूचन आयलें आनी ताका वरकेन राज्य भरण करचें राज्य परिपालन करचें सामर्थ्य क्षीण जालें. दशरथान सर्वांक आपेल काही तागेले मंत्री मंडलांत कोण कोण आशिल्ले सुमंत्रादी सर्वांक आपेले. मात्र नाही अयोध्येंतू इतर जनांगाचे प्रत्येक जनांगाचे प्रतिनिधीक आपेल काही. ग्रामवासी नगरवासी कोण कोण आसाची प्रमुख तांगेले प्रतिनिधींक सर्वांक आपेले दशरथान. मात्र नाही इतर सामंत रायांक आपेले. दूर दूर आशिल्ले राज्याचे अधिपती रायांक सर्वांक आपेल हाण आमंत्रण दिलें. कसल्याक मंत्रालोचन करका मिटींग करका म्हणून. विशय कसं नाही म्हळ्यार तो सर्वांक आपोवन सांगता. अशी सभेंत सर्व सेरवले सर्व जनांगाचे प्रतिनिधी राय सर्व सेरवले. तो म्हणता जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिमभिरोचये. हाव अनेक वर्षपर्यंत हे साकेतपुरीचे सिंहासनावर बैसून राज्य परिपालन केलं. मिगेले शरीर जीर्ण जावन गेला आनी मुखार म्हाका हे राज्य शासन करच्या शक्ती ना. मिगेले शक्ती कुंठीत जाला. ताका मिगेल मनांत एक संकल्प आसा. मिगेल ज्येष्ठ पुत्र रामाक जगदभिराम तो ताका हांव युवराज पदवीर अभिषेक करका म्हूण लेखला म्हूण सांगता. तुमगेले अभिप्राय कसो न्हय म्हूण निमगीत पळया. दशरथो ताणे कोणाले सर्वांक आपोवन तांगेले अभिप्राय निमगूचे आवश्यकता नाशिल्ले.
कितें म्हळ्यार त्या काळाक राजप्रभुत्व मोनार्की राज कशें सांगता तशें सर्वान तागेले आज्ञे परिपालन करता. आज दशरथ रायो, फाल्यां तागेले पूत रायो, नेक्स्ट तागेले पूत रायो, कोणें उरलोच तशें ना. मोनार्की आशिल्लें, राजप्रभुत्व आशिल्लें. राजप्रभुत्व असल्यार वरकेन प्रजाप्रभुत्वाक मौल्य आशिल्लें तेन्ना, डेमोक्रेसी आशिल्ली. हें विशेष. तो पळया सर्वांक आपोवन मिगेल मनाक एक संकल्प आसा, तुमगेलो अभिप्राय कसो न्हय, रामाक पट्टाभिषेक करुयेत वे. हें निमगीत एक डेमोक्रेटीक वेर ताका पट्टाभिषेक करुया म्हणून तागेलें मन. हावची एकल्यानची डिसिशन घेतलें ना, सर्वांक आपोवन अभिप्राय संग्रह करुया म्हणून. आज कशी जाला, आज डेमोक्रेसी आसा नांवाक मात्र, जाल्यार मोनार्की एक थराची. डेमोक्रेसीन तूं आमगेले प्रतिनिधी जावन आमकां कसो इच्छा आसा आम ताका अनुगुण जावन लॉज इम्प्लिमेंट करता, बिल्ल हाडका, जाल्यार थंय बैसील कसन करताची, तांकां मनाक कसन इच्छा आसा त्या लॉज हाडताची. डेमोक्रेसी नांवां आसा जाल्यार एक तराची मोनार्की आसा. त्या काळांत मोनार्की आसल्यार वरकेन डेमोक्रेसी आशिल्ली, हें विशेष. तशें दशरथान सर्वांक अभिप्राय निमगिले, रामा पट्टाभिषेक करका, तुमगेलो अभिप्राय कसो न्हय म्हणून. सर्व एक पंथ भिल्ले. डायरेक्ट दशरथा तो घेतलेला निर्धार अत्यंत उचित असं म्हळ्यार तो कसन म्हणत की कसा की म्हणून घेऊन एक पण नुतर आपले काही सर्व. वसिष्ठ महर्षीन म्हणले काही काय भिवू नकाचे, सांगाचे तुमगेले अभिप्राय कसन असं म्हणून सांगाचे म्हणले काही. सर्व जनांगाचे प्रतिनिधी आयिल्ले तांणी सर्वांनी एक कंठानं करताडन करून दशरथा तू निर्धार घेतलेला अत्यंत उचित असा. रामाकच युवराज पदवीर अभिषेक कोरका म्हणून सर्वान करताडन केलं, तागेले निर्धार प्रशंस केलं काही, श्लाघन केलं काही. आश्चर्य जाल्लें दशरथाक, मरे हांव इतलें वर्स शासन केलें, मिगेलें शासन तुमकां इश्टदायी न्ही म्हणून निमगेलें काही तांणी म्हणलें काही दशरथा ना, तुगेलें शासन तूं केल्लें राज्य परिपालन अत्यंत उत्तम रितीर केला, आमकां तांतू कसनेचे संशय ना. तूं संप्रतिपन्न आमकां जाल्यार रघुवंशांत आयिल्ले हे परंपरेन तूं कितले राय आयले, चक्रवर्ती आयले, इक्ष्वाकु वंशांत आयिल्ले रायान तूं कोणाकच रामाल तितलो गुणसंपन्न व्यक्ती आम्ही कोणाक पळय न्ही म्हणले काय. सर्व गुणसंपन्नाची रघुवंशाचे सर्व राय जाल्यार रामाल तितलो गुणसंपन्न व्यक्ती, तागेले एक आदर्श व्यक्तित्व असेल तसले एक व्यक्ती आम्ही कोणाक पळय न्ही. आमगेले स्वप्न साकार केले तुवें. सर्वांक स्वप्न एक दिवस म्हांताऱ्यांक पुरा कसं नाही म्हळे एक दिवस रामाक हांव सिंहासनार पळोवन मिगेल अंत्य दावो म्हणून आशा आसता सर्वांक. मिगेल चारडाक एक वारडीक जाल्यार पुरो हांव दाळ धांकूंक घेता, प्रायदान मिगेल नातवाक एक वारडीक जाल्यार पुरो दाळ धांकूंक घेता म्हणून तशें सर्वांक वृद्धांक एक आशिकय आमी आसता म्हणटना सिंहासनार रामा पळोवका. त्या एक पळयले नंतर आमगेला इच्छा पूर्ण जाता, आमी दाळ धांकिताची. तशी तांणी म्हणताचे सर्व प्रतिनिधी एक कंठान प्रशंसा करताचे. कित्याक रामाल तसल गुणसंपन्न व्यक्तीक आमकां पळय न्ही. राम तो वीर्यांतु इंद्राक, कांतींतु चंद्राक, प्रभेंतु सूर्याक, बुद्धींतु बृहस्पतीक, गांभीर्यांतु सागराक, सौंदर्यांतु मन्मथाक आणि क्षमांतु हे धरा भूईंक मिरवून रापचित असेल एक व्यक्ती हे अयोध्याधिपती दत्ता सिंहासनार बैसता म्हण जाल्यार कोणाक इष्ट ना, सर्वांक हे इष्ट म्हणतात. तसल रामाक तू पट्टाभिषेक कोरका म्हण लेखील कसं असं ते अत्यंत उचित म्हणून सांगतात सर्व. दशरथाक खुशी जाता. पळया इतलं गुणसंपन्न व्यक्ती सर्वान कोणे आक्षेप करनाच, सर्वान रामूची पट्टार बैसका म्हणून म्हणचे का रामा कितलं रामान प्रजानुराग संपादन केलेलं आहे. पळया जनाक रामाल वयर कितली प्रीत आशिल्लें, अभिमान आशिल्लें, विश्वास आशिल्लें. पळय वाल्मिकी महर्षी तांगेले वाल्मिकी रामायणान तो रामाल गुण वर्णन करता म्हणतना सांगताची. इतले रामाल गुण आकर्षित करत असेल काही सर्वांक म्हण म्हळ्यार वाल्मिकी महर्षी सांगताची. सच नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं प्रभाषते. रामाल क्वालिटीज हे पुरा एक एक वर्णन करतात. सतु नित्यं प्रशांतात्मा
नित्यम प्रशांतात्मा, प्रशांतात्मा प्रशांत स्वभावाचो, शांत स्वभावाच काही राम केदनाई नित्यम म्हळ्ळे आम्ही नित्यम शांत स्वभावाच नाही. एक पंत शांत स्वभाव, एक पंत आम्ही शांतात्मा, अनेक पंता कोपात्मा दत्ताची, अनेक पंता पापात्मा दत्ताची, अनेक पंत उग्रात्मा दत्ताची. राम तशी नाही, केदनाई शांतात्मा. आमगेल्या ताका पळया शांत रामू म्हणून आमगेल्या क्रम नाव दवरचे क्रमस कसं लायक तितलं शांत स्वभाव. नित्यम प्रशांतात्मा नाव दवरून घेतलं तक्षण शांत स्वभावास का म्हणणा. नरसिंह म्हणून नाव दवरून घेताची जाल्यार तो शांत असता, उग्र असाना. शांत राम म्हणून दवरून घेतलं उग्र असतं केलं हो पंथ. विरुद्ध पळयताच आम्ही. राम तशी नाही. सतो नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं प्रभाषते. पळया मृदुभाषी काही राम, पूर्वभाषी मात्र नाही स्मितभाषी. रामान उरलेल्या रे तागेले उतरांत इतली मृदुत्व असेल की, माधुर्य असेल की, चंद करून उरलेत असेल काही. सॉफ्ट स्पोकन म्हणताच पळया. सॉफ्ट स्पोकन कोणाकच तान उरलेले उतरान हर्ट जायना तशी उरलेत असेल. तागेल्या उतरांत गोडी असेल. कोणाक रामान उरलेल्या वरकेन इष्ट जाता. उरलेल्या रामाल म्हणके उरलो का कितले चंद करून उरलेत राम. त्या उतरांत मृदुत्व असेल, माधुर्य असेल. पूर्वं प्रभाषते मृदुभाषी जाल्यार तितले मात्र नाही पूर्वभाषी म्हणतात रामाक. कोणे परिचित व्यक्ती यद्रा मेळ्ळो म्हणून जाल्यार रे राम ही विल ऑलवेज बी द फर्स्ट वन टू स्पीक. ताची यद्रा वत असेल आनी उलयत असेल काय तू असल मनुष्य नव्हे म्हणून तागेल गुर्त काण राम उलयत असेल काय. पळया आमकां संदेश दित रामायण. आमकां अनेक लोक परिचित व्यक्ती असताच. खंयकी आमी खंयची गांवांत एक व्यक्ती पळोवन असताच, परिचय असता, परिचय जावन असता. अनेक कडेन खंयकी आमी दूरच्यान ते व्यक्ती पळयताच. ताका पळयल तक्षण आमी कसन लेखताची हो मराय तो व्यक्ती हांव त्या दिवस पळयलेलो ह्या मनशाक गुर्त कळटा आमकां. जाल्यार आमी उरलो या तागेल्या वचून म्हूण मना दिसता जाल्यार तत्क्षण वापस आमी कसन लेखताची हांव कसले उरलो का तागे लागी. ताची येवन उरलो दावका जाल्यार रे ताका दावका म्हणून जाल्यार तो येतलो हांव कसले वचका तागे लागी. हें एटिट्यूड आसता. तो व्यक्ती वरकेन तशी लेखता. हाका हांव पयर पळयल्लें, पयर मेळ्ळो हागेले वचून उरलो या म्हणून दिसता ताका वरकेन. तो वरकेन लेखता हांव कसले वचका हागे लागी. दावका जाल्यार ताची येवन उरलो वो. अशी कम्युनिकेशन गॅप जावन संबंधच विच्छेद जाता. राम तशी नाही. पूर्वं प्रभाषते ताची फस्ट वचून उलयत असेल काही गुर्त असल्यार, परिचय असल्यार, संबंध वर्ता हें आमकां कळटा. मृदुपूर्वं प्रभाषते स्मितभाषी राम. केदनाय कोणा लागी उरलेत म्हणटना तोंडा गांठी घालून उरलेले म्हणून जाल्यार रे उरलोच्या मन येना. राम तशी नाही. तागेले अंतरंगांत कसले असल्यार रे भाईच्यान उरलेत आनी केदनाय मंद हास तागेले तोंडांत. स्मितभाषी तो एक दिवस वरकेन तोंडा गांठी घालून उरलेले ना ताणें. सतो नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं प्रभाषते उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते. उच्यमानोऽपि परुषं कोणे येवन कटुवचनान कठोर वचनान वाचामगोचर जावन रामाक निंदी केल्या रे दावका म्हूण येवन निंदी करचे झगडीक म्हूण आयल्यारीच राम नोत्तरं प्रतिपद्यते. उत्तर दिनाशिल्लें काय इग्नोर करत आशिल्लो. कित्याक तांणी येवन झगडी राबल्या रे ताणें कसने निंदी करून उरलेला हांव वापस निंदी केल्या रे हें वाडटा झगडी. आतां हांव उरलें नाशी उदासी नवे मद्दू म्हणटाच पळय तो तागेले इतले उलयत राबो तागेले कंठशोषण जाता. राम थंड बसत आशिल्लो. उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते. तितले न्ही कथंचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति. रामाक एक उपकार केल्यार पुरो. एक उपकार सहाय केल्यार अंत्य पर्यंत केन्नाय उडगास दवरून घेता आशिल्लें काय केन्नाय उडगास दवरून सान उपकार केल्यावर उडगास दवरून घेता. कथंचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया. एक उपकार केल्यार केदनाय उडगास दवरून घेता जाल्यार 100 अपकार केल्यार वरकेन केदनाय ते मनांतू दवरून घेना काय राम. विसरून वता काय राम. पळया असल गुण व्यक्तित्व कोणाक आसता
होड रायाल पूततो जाल्यार असल व्यक्तित्व सर्व जनाल मध्य तोवरकीन एक प्रजा जावन मेळत आशिल्ले काही अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यनुरंजते सर्वांक कसन फिलिंग म्हळ्यार रे मनांत भावन म्हळ्यार रे राम मिगेलो राम मिगेलो राम मिगेलो म्हण घेवन मिगेल गुर्तस रामाक अशें आसता म्हणटा तो कितले तांगे लोटू एक जाल्लो पळया सर्व जना लोट आमकां म्हणटा आमी व्हडोड्ड व्यक्तील परिचय आसा म्हणटाची ताका आमगेलो परिचय आसना जाल्यार रामाक तशी न्हय रामाक सर्वय तांकां कसो म्हळ्यार राम आमगेलो मिगेल गुर्ताचो मिगेल आप्तमित्र तो मिगेल क्लोज फ्रेंड हांव कसं नाही सांगल्यार राम काम करून दिता म्हूण सर्वांक ताची भावन काय हें सत्यवरकें नाशिल्लें सर्व जनाल वटू तो जनपदा वटू मेळ नाशिल्लो राम तांगेल वटू जेवण तांगेल वटू खाण तांकां कश्ट आयल्यार सहाय करचें असल रामाल व्यक्तित्व तागेलो गुण वाल्मिकी महर्षी सुंदर जावन वर्णन करताचे असल राम पळया इतलो गुणसंपन्न व्यक्तीक एक दिवस हो सिंहासनार बयस्का म्हणून घेवन अयोध्येचे सर्व जनपद सर्व लोकांची देवालया वचून प्रतिनित्य प्रार्थना करून घेता आशिल्ले स्त्रियो वृद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः कसन म्हणून घेवन रामस्यार्थे यशस्विनः स्त्री आबाल वृद्धपर्यंत स्त्री दवो चेडूं दवो कोणे दवो सायं प्रातः समाहिताः सकाळी सांजवाळा दोन्ही पंत देवालया वता आशिल्ले काही वचून प्रार्थना करता आशिल्ले कसन म्हणून म्हाका घर दी म्हाका दार दी म्हाका दुड्ड दी धन कनकादी संपत्त दी नाही देवा एक दिवस अयोध्येच्या सिंहासनार रामान बयस्का म्हणून प्रार्थना करता आशिल्ले काही चेडूंक आपोवन पर्यंत सांगता आशिल्ले काही पळय प्रार्थना करी रामान राय दावका म्हणून प्रार्थना करी म्हणता आशिल्ले काही चेडूं वरकेन भायम पडता आशिल्ले काही रामान राय दावका तितले चेडूं वाल तोंडांत वरकेन रामनाम केवल मनुष्य मात्र नाही पशु पक्षी स्थावर जंगमात्मक समग्र प्रपंचाची आम्ही कान दिवन आयकला रे प्रत्येक न्हंय प्रत्येक वृक्ष त्या वृक्षाचे पाल्लो ताजे फल ताजे फूल सर्वई ताका कान देवन आयकला राम राय दावका म्हणत आशिल्ले काही अकामयत मेदिनी भूंयक आशे आशिल्ले काही रामान मिगेल वयर शासन करका म्हण घेवन तसल गुणसंपन्न व्यक्ती आमकां आश आशिल्ली भूंय वयर शासन करका म्हूण त्या विंगड जाल्यार भूंयक एक अपेक्षा आशिल्ली काही मिगेल वयर शासन परिपालन आळवीक कोण करका रामान करका म्हण घेवन तसल श्रेष्ठ गुणान संपन्न जाल्लो राम असल रामान सर्व प्रजा अनुराग संपादन केलेले सर्वान म्हणली काही दशरथा रामाक पट्टाभिषेक करका म्हण घेवन तू निर्धार केलेलं अत्यंत उचित असं दशरथान म्हणले काही आणि वेळ कसं लाग कोरया पट्टाभिषेक म्हण घेवन मुहूर्त निश्चय केला पुष्या नक्षत्राचे त्या मुहूर्ताक ताका पट्टाभिषेक करकून भरत जाल्लो पुष्या नक्षत्रा पळय ताची नक्षत्रारी रामाक पट्टाभिषेक करका म्हण बाय सरले दशरथाक गडबीड केले थोडे दशरथान अवसर केल्यार कसं अनर्थ जाता म्हणच्याक दशरथ आमकां उत्तम निदर्शन ताक मनांत कसं एक गोंदळ त्या काळाक कसं जाल्लेले राम आनी लक्ष्मण अयोध्येंत आशिल्ले जाल्यार भरत आनी शत्रुघ्न अयोध्येंत नाशिल्ले तांणी कैकेयी देशाक चमकलेले अश्वपती राजाले कैकेयी गांव थंय चमकल्लो भरत आनी शत्रुघ्न भरता लोटू चमकल्लो हक्क मनांत कसं नाही म्हळ्यार फाल्यां वेग्गी करून सोडया म्हण कितें म्हळ्यार ताण पळया सर्वांक रायांक सामंत राजांक कोण कोण आसात सर्वांक आमंत्रण दिलें जाल्यार हे कैकेयी देशाक इन्विटेशन पेटयनी ताण कारण कसं नाही म्हळ्यार अश्वपती राज कोण तो कसं करता ताणें अग्रिमेंट जाला कैकेयी कोण पूत जाता ताका पट्ट बांदूका म्हणून आतां ताका इन्वायट केलें म्हणून जाल्यार रामाक पट्टाभिषेक म्हणून इन्वायट केल्यार तो विघ्न उत्पन्न करता रामाक कशी तो पट्टार बसकार येता आमी गेले कैकेयी पुत्ताक बसकार हो का नातवाक ताण कसन केल्लें थंय इन्विटेशन पेटयलें हें एक कारण
दोन्हीच कसं नाही म्हणा दशरथांत ऐश्वर केन मनांत अशा पुरा आत्ता सर्वांक आपल्याला हव्या आणि वपास तांक पेटवणो केदनकी वपास मुहूर्त दवरणो तांक वपास आमंत्रण दिवच की ना आता आईल्लासाची फल्ल्याक पट्टाभिषेक म्हणल्यार सर्व सांग दावन दाता तांकां आमंत्रण दिलेले असं कार्यक्रम समाप्ती करून वताची म्हणून संकल्प तशी एक मनांत आशिल्ले दोन्ही मनांत एक भरतावैरी अविश्वास ताका भरत फाल्ल्या खंय येवन पट्ट निमगीत की पेटयनी इन्विटेशन सर्वान म्हणले काही वसिष्ठादी महर्षीनं नाही भरताक आपोका भरत आणि शत्रुघ्नाची दशरथान म्हणले काही हे हाव घेतील निर्धार रामान पट्टा बहिष्का म्हणून हाव कसं निर्धार घेतला त्या भरताक वरकेन मान्य दाता कसं नाही चिंती कोरनुकाची म्हणून म्हणले काही ताणे त्याला ताक बना भितर गोत भरतावैर अविश्वास त्याची अनर्थाक कारण जाल्या भरत केदनाय अविश्वास करनासील रामावैर ताक आपेल असल्या रे कसं नाही अनर्थ जाय नासील भरत सांगत असेल ना रामाक बसकारायला सम है जाल्यार अविश्वास त्याची अनर्थाक कारण जालें अंतु दशरथान आपले सर्वांक हे विषय पावेया रामाक फाल्ल्या सकाळी पुष्या नक्षत्राच त्या मुहूर्तार पट्टाभिषेक दाता सिद्धत करा अयोध्ये अलंकार करून येऊन भव्य दावन रामाल पट्टाभिषेक दाव का म्हणून आज्ञा केलं काही सर्व भटांक सर्वान तशी केले रामाक सांगले दशरथान सांगले रामाक आपेया हा विषय कळेत ताका रामाक आपेले रामाक आपेल तक्षण दशरथ म्हणता पळया कसन उपदेश दशरथ दिता म्हणा रामाक भूयो विनयमास्थाय भवनित्यं जितेंद्रियः रामा तुक फाल्या सकाळी अयोध्येचे साकेतपुरीचे ह्या सिंहासनारी युवराज पदवीर तुक अभिषेक कोरका म्हणून हा संकल्प केला तू भूयो विनयमास्थाय आणि मुखार तू युवराज दत्ता मक्का ह्या राज्य परिपालन करच्या दायना तुका हाव सर्व जबाबदार दिता तू राय जाल्लेले तेदना भूयो विनयमास्थाय विनीत दानिके मात्य बगसी तू विनीत अस जाल्यार भूयो विनयमास्थाय कोण उपदेश करत अशी भवनित्यं जितेंद्रियः तू येदोपर्यंत जितेंद्रिय जाला इंद्रियावैर निग्रह असं तुका जाल्यार आनिके जितेंद्रिय दा तू कपट्ट मिळतस अधिकार मिळतस म्हणून त्याची दुरुपयोग करू नका इंद्रियावैरी त्या निग्रह करी भवनित्यं जितेंद्रियः कामक्रोध समुत्थानी त्यजेथाः व्यसनानि च कामक्रोधाने येऊच कसन सर्व व्यसन असतं त्या सर्व परित्याग करी जितेंद्रियदा अशी दशरथ रामाक उपदेश करता रामाक फाल्या सकाळी पट्टाभिषेको म्हणले तक्षण उड्डनीतो समचित्त थाको खुशीदायनी मक्क फाल्या पट्टाभिषेको हाव आणि फाल्याच्यान रायो यथेच्छ दावन हाव कसन सांगताच पुराजन ऐकताच म्हाका अधिकार मेळ्ळे ना रामान कसले मनान तो म्हणल्यार रे अन्नाक कसं की जबाबदारी निर्वहण करचे दत्तना ह्या कालाचेर कष्ट दत्तस त्या जबाबदारी म्हाका दितस त्या जबाबदारी निर्वहण करचे मिगेल कर्तव्य म्हळ्यार मात्र कर्तव्यनिष्ठ आसता भोगलालसना समचित्त रामाक कळेले राम चमकलो हे कಡೆ कौसल्यक सर्वांक हे काडगिच्चसी समग्र अयोध्येंतो प्रचार जाल्या रामाक फाल्या पट्टाभिषेको म्हणून सर्वत्र संभ्रमाचे वातावरण ह्या संभ्रमाचे वातावरण पळोवन हे काडी ही दुष्ट नीच स्त्री मंथरा पळेता अरे अयोध्येंत पुराजन इतलं संभ्रमार आसाचे कारण कसं नाही म्हणून पळेत ती हेकड पळय कौसल्या तिगेले अंतःपुरांत सर्वांक तिगेले कसकसन वस्त असता खुशी रे आभरण दान दितस काही यथेच्छ दान दितस ती सर्वांक मिगेल पुत्ताक फाल्या पट्टाभिषेको म्हणून खुशी रे मंथरा हे पळेता अरे कौसल्य इतलं आनंदित दावन सर्वांक दान दितस हक कारण कसं नाही म्हणून कोणाला की निमगीत ती कळता रामाक फाल्या पट्टाभिषेको म्हणून धावन येत मंथरा सीधा आयल्ली खंय येत म्हळ्यार कैकेयील अंतःपुरा येता कैकेयी विश्रांतींत आसता निद्दो नासता ती निद्दलेले कैकेयीक जागोन उत्तिष्ठ मूढे हे मूढे तू कसले ह्या संदर्भाचेर निद्दल्या हांगा अयोध्येक उज्ज पडला हांगा तुगेलें सौभाग्य नश्ट जालें आनी मुखार तू दौर्भाग्यशील जाता भाग्य गेले तुगेलें सर्व उठा मूढ स्त्री उठा म्हणले काही के कसन गो जाले ही निद्दान उठेली कसन जाल्ले गो मंथरे म्हणले काही
गेल्ल्या तुगेल भाग्य नष्ट झालंय कसल्याक रामाक फाल्या सकाळी पुष्या नक्षत्राच मुहूर्तावर पट्टाभिषेक करताच काही युवराज पदवी रे म्हणलाय इतलं आनंदित झाले की म्हणल्यार काही थंय निद्दलेलो उठोन तिगेले असेल आभरण कसं नसं सुवर्णाभरण काण तिक दिलं काही घ्या तुका उडगीर ह्या म्हणून घेऊ तितलं आनंदित झाली मिगेल पुत्ताक रामाक पळया गर्भांत आयिल्लो कौसल्यल जाल्यार कैकेयीक कितलं प्रीती म्हळ्यार रामा वैरे मिगेल रामू मिगेल पूत रामाक युवराज पदवीर पट्टाभिषेक वे आनंदित जाले आभरण दिली तिणे मंथरेन आभरण घेतही घेऊन त्या कुडकी करून उडयता तुगेले आभरण तुच्ची धोरण घे ह्या तुच्छ म्हाका कसल्याक म्हण निमगीत रामाक पट्टाभिषेक केल्लो म्हणून जाल्यार फाल्याक कौसल्या पट्ट धरसी ती राणी जाता तुगेले भरताक कसने मौल्य ना तुक कसने मौल्य ना तू मूल्याक तुक कोणे मौल्य दिनाची राम तुक मौल्य दिना रामेवा भरतेवापि विशेषन्नोपलक्षये कैकेयील उत्तर है पळया मंथरे रामाल आणि भरताल मध्ये म्हाका कसने व्यत्यास ना म्हाका भरत कशी की तशी राम तिगेल वचन पळया कितलं रामावैर प्रीती विश्वास असेल कैकेयीक मंथरेन सर्व वाईट केलं रामेवा भरतेवापि विशेषन्नोपलक्षये ती म्हणता तुक राजकारण कळना है मंथर म्हणतस ती राक्षसी ती ही गेल मत्ती वाईट करच्या का आयल्या ती सांगता तुक कळना भितर राजकारण कसन जात म्हणून आ फाल्याक रामान पट्टाभिषेक दाल्ले म्हणून जाल्यार तागेले तुक भायर जाल्यार घालचे पुरतो भरताक भायर घालता तुगेले भरताल मुकावेल संतान सर्वांक भायर घाल्या कसन करतो तू तुक मौल्य ना ती म्हणता ना राम यथा मे भरतो मान्यः तथा भूयोऽपि राघवः कौसल्यातोऽतिरिक्तञ्च समे शुश्रूषते मुहुः कसन वचन पळया म्हाका भरत कशी मान्यता दिता ताज्जिकिना चड राम म्हाका मान्यता दिता म्हणत ती तशी ना राम कौसल्यातः अतिरिक्तम शुश्रूषते कौसल्यक राम कसन मौल्य दिता ताज्जिकिना चड म्हाका दिता म्हण म्हणत कैकेयी तितली प्रीती करत असेल राम कौसल्यार गर्भ आयिल्लो वय संशय ना जाल्यार कौसल्या सुमित्रा कैकेयीक समान जावन प्रीती करत असेल कैकेयीक जाल्यारीची चरडू मालवैर भेद ना राम भरतू रामावैरी पळोवचें गेले प्रीती चड ती म्हणता कौसल्यल की ना मौल्य तो म्हाका चड दिता राय जाल्यार रे तशी ना तो राम ही सोणा ही हटा बैसता ना तुक कळना है तुगेल समग्र कुटुंबच नष्ट जाता तुगेल संततीच्या मुखार आलोचन करी तुक मौल्य दिवच्या पुरो फाल्या भरताल कसं नाही भरताल नंतर येवचे संतती कसं नाही की त्यामुळे राम आत्ता बैसल्यार तागेले मुखार संतती आळवीक करता हे जावचें ना अशी कैकेयील मात्ते आनी तूं वायट केलें हिणें रामाल वयर इतली प्रीती आशिल्ली कैकेयीक हे मंथरेल कुकृत्यान मंथरेल कुकर्मान कुचेष्टेन कुचोद्यान सर्व तिगेले बुद्धी कसन असं नष्ट जालें परिवर्तीत जालें वय तसं हांव कसं कोरका सांग म्हणलें कैकेयी आत्ता आयली तूं वाट्याक म्हणलें मंथरेन म्हणलें काही पळय हाजे फुडें दशरथान तुका 2 वर दिता म्हणून म्हणलेलें तू कसं म्हणेल ताका नाका हांव आनी केदना संदर्भ येईल तेदना प्रसक्ती येईल तेदना हांव निमगीता म्हणलेलें आत्ता निमगी कसन निमगू का म्हणत ती 2 वर कसन निमगू का म्हळ्यार 14 वर्स रामाक वनवासो भरताक पट्टाभिषेक हे 2 वर निमगी म्हणता कैकेयील मन पळया ती सांगता भरताक मिगेल पुत्ताक पट्टाभिषेक जावो जाल्यार रामाक कसले वनवास रामाक वनवास जावचे नाका राम हांगा आसना रामा वयर प्रीती आसती का आनी कितें आस जाल्यार मंथर सोणा मंथर म्हणटा पळय रामान हांगा 14 वर्स आसवय म्हण जाल्यार रामाकच मौल्य भरत नावाक मात्र राय जाता तू राम एक नावा मात्र तुका मौल्य सर्वय लोक रामाल दिक्कान आकर्षित जाले सर्वय रामाले गी वताची तुगेले कोणे यानाची भरत आले कोणे यानाची ताका राज्य भरण सम करचें जायना कसं करचें
धाकाच रामाक पेटोका. रामाक 14 वर्ष वनवासा पेटल्यावर सर्वही रामाक विसरून वत्ताची. तेदन भरत मात्र सुसूत्र जाऊन राज्य परिपालन करचे दात ताका म्हणून म्हणता. काही एक वयी म्हणून दिसता. आता अकस्मात रामान हांगा असलं वय म्हणून जाल्यार ह्या विषयी हिण सांगील म्हणके सर्व दाता हिक्का कसं करचे जायत. मंथरेन सांगेल म्हणके त्या विषयाक ओपली. काही श्लाघन करत प्रशंस करत ती काही हिगेल मंथरेल प्रशंस करता. कसन चातुर्य तू गेले मंथरे पळया कितलेची काही नक्का नक्का म्हळ्यार तीन माती वाईट केले मंथरेन. ताक कारण कसं नाही म्हणून सांगताच मध्वाचार्य तांगेल तात्पर्य निर्णय आणतो. मंथरा म्हळ्या कोण म्हळ्यार हे समुद्र मथन करत म्हणत देवदानवान अलक्ष्मी उद्भव दावन आयली. ती अलक्ष्मीच मंथरा काय. ही अलक्ष्मी तीन कसन के ती भद म्हळ्यार अप्सरा. ती अलक्ष्मीची तपस्य कोरनो अप्सरस्व प्राप्त करून घेतली तिने. अप्सरा स्त्री दाल्ली ती तपस्यानं. पूर्वं क्षीराब्धिजाता तपसा अप्सरस्त्वं प्राप्ता. अप्सरा स्त्री दाल्ली ती तपस्य कोरनो जाल्यार तिका अनिके तपस्य कोरका म्हणून तपस्या केल्ली तिणे. ब्रह्माक बोलसून घेतल्या तपस्य कोरनो. ब्रह्म प्रकट जालो. ब्रह्माले वर निमगेल तिणे. म्हाका मिगेल गती जाऊ का म्हणून जाल्यार कसन कोरका म्हणून तिक कसन म्हळ्यार मन अंत फुडें कळची म्हाका मोक्ष जाता म्हणून ती मन अंदवरून घेतला तिणे. फिक्स जाल्या म्हाका मोक्ष जाता म्हणून. मिगेल गती मोक्ष म्हणून तिगेल मन अंत ताका ब्रह्माक निमगीत ती मिगेल गती जाऊ का म्हणून हांव कसन कोरका. ब्रह्मान म्हणल्यार तुगेल गती तुका जाऊ का म्हणून जाल्यार तू रामाल पट्टाभिषेक तू दासी जावन यो मुखावेल जन्मांत. तेदना रामाल पट्टाभिषेका तू विघ्न उत्पन्न करी तेदन तुगेल गती जाता म्हणल्यार हिगेल गती जावचे म्हळ्यार कसं नाही अंधंत मस्त जावचे. हिगेल दुष्ट स्वभाव हिक मोक्ष ना. हिगेल गती जावचे म्हळ्यार वचून नरका पडचे. तीन कसन लेख केला मिगेल म्हाका गती म्हळ्यार मोक्षच म्हणून लेख केला. ब्रह्मान तुगेल गती जाऊ का म्हळ्यार रामाल पट्टाभिषेकाक फातोर घाल. दासी जाल्ली ही दासी जावन तिका हे अश्वपती राजाना कैकेयीक दित्त म्हणताना दशरथाक वारडीक कोरनो वरदक्षिण म्हणून दिताच पळय ताज वटू हिक्क वरकेन दिवन पेटयला नाक ही आमक वरकेन प्रयोजन ना धोरण घेया तुम्ही हिक्का म्हणून घेवन. मंथरे तशी आयली कैकेयी लोटू. अनेक कारण आशिल्ले मंथरेक रामाल वयर द्वेष तिका. कसं ना म्हळ्यार सान आसता म्हणटन रामाना खेळता म्हणटन रामाक धरून ही खेळोचे गेली. हिगेल तोंड पळोवन रामान लात मारली तिका. हांडीर धरून घेतली तेदना. हिक्का कसं नाही म्हळ्यार चेरडूवांक खेळेत म्हणतना सन्न चेरडूवा बिंगडाल चेरडूवा आमी खेळेत म्हणतना आमगेल वयरी मलमूत्र विसर्जन करताच केलो पण लात मारताची रडताची. चेरडूवाल स्वभाव त्या आम्ही द्वेष करचे जाता चेरडूवा वयरी. मंथरेक कसं नाही म्हळ्यार हांव सान आसतना रामाक धरलेले तेदन मिगेल लागी तो खेळ न्ही रडलो लात मारली मिगेला म्हणून तो द्वेष हिक्का. त्या एक द्वेष आशिल्ले. त्या कारणान हिन कसं केलें कैकेयील मुखांतर अशी वर निमगेली. वर निमगी तू दशरथाक ताक समजावन कैकेयीना जायत. कैकेयीक वरकेन पळया कैकेयीन 2 वर केदन निमगेलेले. दशरथाना केदन हांव तुका दिता म्हणून म्हणलेले त्या प्रसंग कसं नाही म्हणून आलोचना करता. दशरथाक तो हे देवदानव युद्ध जाता म्हणटन दशरथ वत्त आशिल्लो काही देवतेला सहाय्याक वत्त आशिल्लो तो. तागेल रथ 10 दिक्कान वरकेन वत्त आशिल्लो काही. दशसु दिक्षु रथः ताका दशरथ म्हणून ताका नांव. 10 दिक्कान वरकेन वैरी तो सर्वत्र दिगंता वत्त आशिल्लो तागेल रथ आनी युद्ध करत आशिल्लो तो. दानवाल विरुद्ध देवतेला सहाय्याक वत्त आशिल्लो. एक पंता अशीच युद्धाक आपेलेला हक्का हो चमकलो रथ घेवन. हक्क कैकेयी वयर इतलं प्रीती की म्हळ्यार खंय गेल्यारीच दशरथान कैकेयीक आपोवन व्हरचें तितली प्रीती. कौसल्ये वयर सुमित्रे वयर प्रीती ना हक्का. युद्धाक वरकेन आपोवन व्हेलें कैकेयीक रथार बसकारूंक घेवन. हे कडेन युद्ध जाल्लें युद्ध जाता म्हणटना 100 असुरो म्हणिकलो आशिल्लो. असुर तो तागेले विरुद्ध युद्ध करता म्हणटना हांगा कसं जालें त्या रथाक एक चक्र आसता.
हेकडे तेकडे चक्र असता, त्या चक्र मेक्कोळून तेकडे वच्चे ना पडचे ना म्हणून ताका एक आयरन रॉड फिक्स करून असताचे एक वट्ट करून घेऊन. हे कसं जालें दशरथान युद्ध करता करता करताची हंग त्या झोरन वच्चे आयिल्ले ते लोखंड, त्या झोरन आनी कसन पोण गेल्या, त्या पडली तक्षण चक्र आनी कसन मेक्कोळ वत्ता म्हणटनाची हीण कसन केल्या, ही गेला हात अत्यंत कठीण वज्रायुधा म्हणकेच गेला हात अच्छेद्य अभेद्य तीन तिगेला हात कसन केलं म्हणून त्या वट्ट्यांत घालून दवरले, चक्र मेक्कोळ वच्चे ना म्हणून घेऊन वील. हंग दशरथाक युद्ध करता करता म्हणून तो मूर्छित झाला. आता ह्या चक्र मेक्कोळ गेल्या रे रथ ध्वंस जावन वत्ता, दशरथ मरता म्हणून हिन कसं केलं, ही गेल्या हात थंय दवरले. दशरथ वापास मूर्छित जालं, जागृत जावन पळयता हेकडे हीण हात घालून रक्तस्राव जातस ही गेला हाताक. दशरथ संतुष्ट जाता, अरे मिगेल जीव वांचोच खातीर प्राण वांचोच खातीर तू तुगेला हात हंग दवरल्या, कसन महात्याग केला तू आहे म्हणून घेऊन दशरथ त्या कालाक संतुष्ट जावन तुका कसन वर दाय हांव दिता निमगे म्हणले काय. त्या कालार ताण सांगितले, हीण म्हणल्या आमगेल मध्ये कसन वर हांव तुमकां कसन तुमगेल सर्व संपत्ती मिगेल सर्व तुमगेलेच म्हणल्यानंतर आमगेल मध्य पती पत्नी मध्ये वर आणि घेवचे दिवचे कसले काय, ह्या कसं नाही नाका जाय तर तुका केदन दाव का तेदन निमगे हाव दिता म्हणून म्हणले काय. हात वटू हिक्क त्या हात वज्रायुधा म्हणके दावच्या का अच्छेद्य अभेद्य कठीण दाल्ली कशी म्हणून कोणाले हात घाल्यार त्या कुडकी दावन वच का हात हिगेल हात घट्टी कशी जाल्या ताक अनेक काणेस. ही एक पंता साने असतं म्हणतात थंय भरडीक दायनी सानी चल्ली 8-10 वर्सां चल्ली अशा पुरो. अश्वपती रायो केकय देशांत आशिल्ली, थंय कशी म्हळ्यार एक दिवस एक ऋषी वृद्ध ऋषी तपस्वी तो हानी कशी म्हळ्यार गांव गांव संचार करतची थंय थंय ಕೆಲವು दिवस राबून राजाला आश्रयांत राबून तांणी कसन दिताची त्या घेऊन अनेक दिवस पर्यंत आसून तपस्वी करून त्या राया आशीर्वाद करून वताची. तशी अश्वपती राजाले हे ते केकय देशाक एक ऋषी आयलो. ताका तो अनेक लोक आशिल्ले, तो ऋषी येवन थंय ताणें राजाश्रयांत राबलो. तो अश्वपती राजान कसं केलें, तुम्ही हांगा राबा, तुमगेले सर्व आतिथ्य आमगेले आतिथ्य तुम्ही स्वीकार करा, आमकां आशीर्वाद करा. हांगा तुमगेले खातीर एक प्रत्येक जावन पर्णकुटीर निर्माण करता म्हणून एक विंगड पर्णकुटीर निर्माण करून तागेले खातीर थंय सेवेक म्हण घेवन प्रतिनित्य पुजेक उद्दाहण दिवच्याक कडेरी ताका कसन दावका पुजा सामग्री फल हे सर्व हाण दिवचे खातीर म्हणून हिक्क थोडे पुण्य मेळटाले केकैक म्हणून घेवन त्या अश्वपती राजान कसं केलें धुवेक पेटयले केकैक वस्तू तांगेले त्या ऋषील सेवा करी वस म्हणून ही सांज चल्ली. अन्नान सांगलें म्हणून प्रतिनित्य सेवा करता असेल त्या ऋषील. प्रतिनित्य म्हणेल म्हणके तांकां कसन दावका पुजेक ते हाण दिवचे, तांगेले सहाय्य करचे. इतले एक बांधव्य वाढले की म्हळ्यार प्रतिनित्य ती तांगेले गे कथाश्रवण करत असेल काही, तत्वोपदेश घेत असेल काही, तितले एक सलीग वाढले. हिक कशी म्हळ्यार एक दिवस कसन जालें, ह्या मुनीक ऋषीक प्रतिनित्य हांनी न्हिदतले मनुष्य नाही, हांकां न्हीद ना, केन्नाय जाग आसता आशिल्लें जाल्यार त्या दिवस कसं की भरपूर जेवण केलें. हांनी कसं नाशिल्लें की कितें की घट्टी जेवण केलें, पोट भरलें, न्हीद आयलें. न्हिदाक पळया, नित्याचें जेवण केल्यार कांय न्हीद येना जाल्यार तांत कसन एक विशेष आसता. पायस असल्यार न्हीद येता. त्या दिवस कसन पायस मडगाण वो खावन अशें पुरो त्या न्हिदेक चड तांत ते न्हीद येवं का म्हणून जाल्यार त्या खावका पळया. विंगड खंयचेय पायसा की ना त्या मडगाण खाल्ल्यार न्हीद येता, त्या खाल्ले की कितें की तूं झोर न्हीद आयली हांकां न्हीद जालें दनपारा. ही आयली उल्लो का म्हणून घेवन प्रतिनित्य येत आशिल्ली, सलीग वाडदिलें, तांगेल्या मुखांतर तत्वोपदेश घेत आशिल्ली. ही त्या दिवस दनपार आयली, ऋषी न्हिदला. हिन मस्त वेळ राखली उठयतलो म्हणून हांव उठेना, न्हीद गाढ निद्रेंतस. हिण कसं केलें, चरडू म्हणल्या नंतर काय पुणी कुचोद्य कोरका, विनोद कोरका, खुशाल कोरका म्हणून ताजे निमित्त कसं अनर्थ जाता गोत ना. हिण कसं केलं, तिगेले पेंटिंग बॉक्स आशिल्लें काय एक, त्या पेंटिंग बॉक्स हाडल्या,
हाणदवरन तांतो विंगविंगड पुरा कल्लरा त्या तागेल्या तोंडाक ऋषी निद्दलो तागेल्या तोंडा लाय करून हे यक्षगान अंत तोंड पुरा भर पेंट करतात पळय तशी लाय करून पेंट केले त्यावेळी कशी पेंट केले म्हळ्यार रे त्या चरडू अंक पडलेला भंय जाता यक्षगान अंतू काळेची पुरा थापोवन घेवन आसतात पळया चरडू आपल्याला भंय जाता तशी भंय जाऊ का तशी पेंट केली हिणें तितलं केलेलं असल्यार रडना हिण कसं केलं एक कान्नड घेऊन बैसली यद्राक पेंट करची पुरा कोर न्हू उठेल तक्षण तर ऋषी का ताण कान्नडी पळो का तशी कान्नड घेऊन राखतस केदन उठेत हो म्हणून कान्नड घेऊन बैसली निद्दे दुखून उठेले हा ऋषी उठेल तक्षण कान्नडी पळयताची हे कोण भूत म्हणून घेऊन तांकां कळ उड्डून बागशी पडले हानी भिवून गेले भयभीत जावन उठले हांकां कळलें हिगेल कुचोद्य हे कुचेष्टा म्हण कळलें शाप दिले केकेक तूं मिगेल तोंडाक मसी घाला मुखार तुगेल तोंडावर केन मसी लागो कळंक येवो म्हणून कसं नायलं कैकेक तिक्क मसी लागचे म्हळ्यार रे कोणें येवन पेंट मारचे नाही तिणें रामाक रान्ना पेटयल्या सर्वान कसन केलें तिका तिगेल तोंडाक कळंक आयलें काळी चुक्की आयलें तिगेल तोंडाक ते ऋषील शाप आशिल्ले दपळा शाप आसल्यार शापा वटू वटू वर वर केन मेळ्ळें तिका कसं केलें हिणें तो ऋषीक कोप येयल्या कुपीत जावन तो म्हणलो हांव आनी एक क्षण हे राज्यांत राबना हांव वता म्हणलो गडबिडी रो बाय सरलो हागेल पुजा सामग्री कसकी हांगा सोडले चमकलो हिण कसं केलें ऋषीन हांगा सोडला म्हण घेवन त्या सामग्री काण वचून कसन सोडलेले की कितकी व्हरून तागेले हाता दिले संतुश्ट जाले तो ऋषी अरे मी गेले हे पूज करची पेटी हे तू म्हाका वापस हाण दिले म्हणून खुशी जावन तुका वर दिता तुगेलो हात वज्रायुधा म्हण केदावो म्हण वर दिले पळया एक कडेन शाप आनी एक कडेन वर आम्ही आमकां रामायण हाजे मुखांतर संदेश दिता असल पुरा कुचोद्य करच्या वच्चें ना म्हण केकेन कशी केल्या विनोद आसका खुशाल आसका ते अतिरेक जाल्यार अनर्थ जाता अति सर्वत्र वर्जयेत म्हणटात अशी एक पंथा महाभारतांत एक प्रसंग येता अशी कुचोद्य करून शापग्रस्त जालो च्यवन महर्षीले परंपरेंत एकलो रुरू म्हण एकलो ऋषिकुमार ब्राह्मण तो रुरू म्हणलेले ह्या ऋषिकुमाराक प्रमद्वरा म्हण एकले आसता तिगेल वयर अनुराग हांव तिका वारडेक करून घेवं का म्हणून जायत म्हणून घेवन अन्नान पुरा जातक आनी परे मेळामेळी येता जायत विवाह निश्चय वर केले प्रमद्वरा आनी रुरू दोगय जनाक विवाह जाता म्हणून विवाहाचे मुहूर्त वर निश्चय केले आनी कसन विवाह जावचे संदर्भ लागी येता म्हणटना हे प्रमद्वराक एक सर्प चाबून मेली विवाह जावका मात्र ताजी पुढी मेली रडलो विलाप केला हाणें हांव खंयची चल्लीक भारडीक जावका म्हण आशिल्ली एक सर्प चाबून ती मेल्ली म्हणून घेवन विलाप करता म्हणटना सर्व देवत आयले काही कसल्या विलाप करता असं ताण म्हणली काय प्रसंग जाला ही गेलो विवाह निश्चय जालेले आत मेल्ली वांचया हिक कशी पुणी कोर न्हू म्हणत काय तांणी म्हणताच काही पळय वांचोचे एक उपाय तू तुगेले अर्ध आयुष्य तिक दिले म्हणून जाल्यार ती वांता जायत हांव सिद्ध आसा म्हणून घेवन अर्ध आयुष्य तो दित तिका वांत ती प्रमद्वरा त्या दिवस दुखून हक्का सर्पा वयर कोप भारडीक जाले तिका अर्ध आयुष्य दिले भारडीक जाले नंतर सर्पा वयर कोप हाण कसं करचे पुरा कडेन बोड्ड धरून घेवन खंय खंय पुरा सर्प दिसता त्या सर्पांक मारचे हाची काम हक्का समावर्तन एक बोड्ड दिलेले ताका दंड दिलेले त्या दंड सोणी ताणें दशी धरून घेतल्या कितें म्हळ्यार ह्या सर्पांक मारका म्हणून घेवन आनी तूं सर्पा खंय 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 सर्प मेळटा थंय एक दिवस खंयची एक सर्पा मारचे गेल्लो ते सर्प उल्लोचे लागले खंय म्हाका मारूं का ऋषिकुमारा म्हाका मारूं का म्हणून उल्लोचे लागले खंय हाका आश्चर्य अरे सर्प वरकेन उलयताच वे कोण हे तूं कोण तूं उलयतस कसन तुगेले काणी म्हण निमगेले खंय हाणें रुरून त्या सर्प सांगता पळय हांव सर्पा म्हणके आसा जाल्यार हांव सर्प न्हय हांव डुंडुभा म्हणून डुंडुभा म्हळ्यार हे सर्प न्हय विषपूरित सर्प विष असेल तसले सर्प न्हय ते चाब्बना त्याला सर्पा म्हणके दिसता दिवडा म्हणके दिसता तशी हांव सर्प न्हय म्हणलें काय
वय कोण तू कसन तुगेला काणी म्हणून निमगेल काही त्या सर्पान म्हणले काही डुंडुबाना पुढले जन्मांत हांव सहस्रपात म्हणून हांव मनुष्योची मिगेल ओटू मिगेल एक आप्तमित्र आशिल्लो फ्रेंड आशिल्लो तागेलें नांव खगमा म्हणून ह्या सहस्रपात आनी खगमा एक दिवस खेळता आशिल्ले सांज चेडूं खेळता म्हणटाना ह्या सहस्रपातान कसन केलें हक्क कसं कुशाले विनोद कोरका म्हणून चेडूंक हाण कसन केलें एक दर्भ्यानं एक सर्पा मणकेची दर्भसी कोरून घेवन त्या आकारार दर्भ निर्माण केल्या हो येत म्हणटाना हागेल वयर घाली काय त्या खगमाल वयर तो भिवून गेलो सर्प आयले म्हणून भिवून गेलो शाप दिले पण आप्त मित्र जाल्यार शाप दिले ताणें तूं मुका वयले जन्मान तूं सर्प जावन जन्मायो जाल्यार शाप दितना ताणें तूं सर्प दा तूं मिगेल वयर घाल्लेले सर्प खंयचे दर्भेचे चाब्बना तें तूं वर्गेन मुका वयले जन्मान तूं सर्प दा जाल्यार तूं चाब्बनातील सर्प दा डुंडूब दा म्हूण तशें शाप दिले हाका आनी तूं हो आयलो जन्मा अशी हो सांगूंक गे पळया सांगचे तात्पर्य इतल्याचे अशी कुचोद्दी केल्या रे आम्ही ಕೆಲವೊಂದು विनोद करचे वचून अर्थ अनर्थ जाता कोणी येत म्हणून बागला लागी राबून चेडूंक हो करचें तांणी हार्ट पेशंट वय म्हणून जाल्यार रे हार्ट वीक म्हणून जाल्यार कसन दायना पाप तांकां हे खेळचे सामान येता त्या खेळचे सामान दिवोडू म्हणून येवन ते घाल्ले म्हणून जाल्यार भिवून कसून जावचें ना हार्ट वीक असल्यार तूं हार्ट अटॅक येता ताका अतिरेक जावचें ना म्हूण म्हणटाचे अशी केयकेयीक हे डुंडुबाक ताका वरकेन अतिरेक जावन शापग्रस्त जालो केयकेयी अतिरेक जाल्यार शापग्रस्त जाली ती वरकेन जाल्यार शाप मेळ्ळे ताजे वटू वर वरकेन मेळ्ळे पळय ह्या तिक शाप मेळ्ळे तुका तुगेले चारित्र्याक कळंक येवो म्हण मसी लागू तुगेले तोंडाक ताजे वटू वर मेळ्ळे कसन वर तुगेलो हात वज्रायुधा म्हणके कठीण जावो म्हण ह्या वर उपयोग सून तीन कसन घेतले आनी 2 वर घेतले दशरथा लागीं वज्रायुधा म्हणके हात जाल्ले त्या उपयोग सून 2 वर घेतले दशरथा लागीं त्या 2 वर केदन इम्प्लिमेंट जाल्ले त्या ऋषीन दिलेले शाप लागले हिका कनेक्शन पळया कशें आसा सुरवेर एक शाप दिला त्या शाप केदन लागले म्हळ्यार रे त्या ऋषीन दिलेले वर इम्प्लिमेंट केदन केले तिणें 2 वर घेतल्या 2 वर घेतले तक्षण दशरथा लागी ती गेल्या त्या ऋषील शाप कसान आसा कळंक लागो मसी लागो म्हणून त्या लागले अशी केयकेयीन मंथरेले ह्या कुकृत्यान केयकेयीन वर निमगेले दोनी मंथरेन ह्या पुरा आयडिया दिल तक्षणाची केयकेयी म्हणता कसन चातुर्य है तुगेले प्रशंस करता ती केयकेयी मंथरेले वाह तुगेले चातुर्याक हॅट्स ऑफ म्हणता केदनाई स्त्रियाले लक्षणच चातुर्य काय अश्वस्य लक्षणम वेगः सुभाषित सांगता अश्वाचे घोड्याचे लक्षण कसं नाही म्हणजे वेग हॉर्स पॉवर म्हणतात म्हणजे स्पीड बघतं मदः गजस्य लक्षणम म्हणताच हस्तेचे लक्षण कसं नाही म्हणजे मद येतं काही ताका चातुर्यम लक्षणम नार्याः म्हणताच स्त्रियाल बायलमनच्या लक्षण कसं नाही म्हणजे चातुर्य स्त्रियाल तिथलं चतुर आणि कोणी असनाच विषय वय जाल्यार त्या चातुर्य खंयच्याक उपयोग करून घेताच एक घराचे अभिवृद्धी खातीर जाल्यार हिची ताजे उपयोग येता एक घर मोडका म्हणून जाल्यार त्या चातुर्य उपयोग येता मंथरेक त्या चातुर्य आशिल्ले जाल्यार पुरा त्या घर मोडचे खातीर संबंध मोडचे खातीर त्या चातुर्याचे दुरुपयोग जाले चतुरबुद्धी मात्र नाही कपटबुद्धी ती गेली कैकेयी प्रशंस करता ती सांगता जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन मंथरे लब्धार्था प्रतीताश्च लेपयिष्यामि ते स्थगो ती म्हणता मंथरे तू इतले महत् कार्य केला की म्हळ्यार तू केलेले कार्याक सन्मान खंडित कोरका रामे संप्रस्थिते वनम रामान वन गेल तक्षण भरताक पट्टाभिषेक जाल तक्षण मिगेल पुत्ताना ताक सिंहासन मेळ्ळे तक्षणाची हांव कसन करता म्हळ्यार तुका कसकसंदाई बाजो बंदो कडर कुर्टा पट्टी कन्नाक कसंदाई त्या पुरा कितलं सोर जाय तितलं सोर तुका भांगरान पुरा कोरून घालो या म्हणले काही तिणे तिथले मात्र नाही मंथर एक एक्स्ट्रा मंथर एक कसं म्हणा रे ती कुब्ज ती
गून बेन्नु फाटी बघ गून असतं ती गेलं नाही तुका लेपयिष्यामी ते स्थगू म्हळे हा गून बेन्नु लायक भांगरा तगड करून येऊन तू गेला ह्या कुब्ज फाटीक कसं नसतं ताक मारो या म्हणली काही तिने तिथलं महत् कार्य केला तू आहे म्हणून असले मंथरा ती म्हणाले काही तुगेला माका भांगारा नाका कसं नाका माका एकची पळया कितलं नीच अशापुरती रामान वनवास भरत पट्टाभिषेक इथल्याची तुगेला भांगार तुची दवर घ्या म्हणत होती आणि मंथर सांगता तू एक काम करे आत्ता ह्या संदर्भात तू क्रोधागार म्हणसता त्या कालांत ही आस्थानांत पुरा कोप आयला रे एक कडेन वच्चे ताका एक रूम दुःख आयला रे एक कडेन वचून बैश्या राणीन पुरा राया कोळका हा ह्या रुमा गेल्यामुळे हिक कोप आयला म्हण अर्थ ह्या रुमा गेल्या म्हणले हिक दुःख आयला म्हण अर्थ अशी आता पळया ಕೆಲವ आता ಚರುಡುವಾಂಕ ಸಂಚರುಡುವಾಂಕ ಪೂಡೆ ಚರುಡು ವಾಸ್ತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಸನೇಚಿ ಲೂಟಿ ಕೆಲ್ಲಾರೆ ಮರ್ಚಸಿಲೆ ಅತ್ತ ಮರ್ಚಿನ ಚರುಡುವಾಂಕ ಅತ್ತ ಮೂಗು ಚೇಡು ಕೊರ್ಚೆ ತಾಂಕ ನಾಟಿ ಕಾರ್ನರ್ म्हणून नवे चेक कसने ताण चुकी केले म्हणदला रे ताका आयसोलेट करचे खातीर एक तू दूर वचून बस का हांव सांगू पर्यंत थंय बस का तू येवचे ना कोणे मेळचे वच्चे ना ताका ताण येवचे ना ताण थंय बस का नॉटी कॉर्नर म्हणून तशी त्या कालांत तू क्रोधागार शोकागार म्हणून पुरा आशिल्ले कोप आयल्यार एक कडेन वचून बसचे मंथरेन सांगले काही तू आता क्रोधागारा वचून बैसा तुका कोप आयला म्हणून कळता दशरथ येता आणि थैवत म्हणता तुगेले अवस्था अशाच का की म्हळ्यार तू तुगेल्या केशपाश सोडून घे आभरण पुरा काण उडोन थंय तस्सल परिस्थितींत आसा दशरथ येता तुका निमगीता तू तेदन वर निमगी ताका समजावणीन अशी अनुसरण केल्या त्या क्रोधागारा वचून बैसली दशरथाक कळल्या केकेई वचून क्रोधागारा बैसल्या म्हणून कोपल्या दशरथ आयल्ल तशीची तो पुराजना विषय कळून आयलो केकेई हंग गेल्या म्हणून कळलं तक्षण धावन आयलो ताका प्रीती चड केकेई वैरी क्रोध आयला हिक कोप आयला कसंद जाल्ले केकेई कसल्या कोपल्या तुका कसंद आय सांग हांव चलोवन दिता म्हण आयल्ल तक्षणच म्हणल काय कसंद आय तुका हांव चलोवन दिता कोपू नका म्हणल काय ह्याची उचित समय तुम्ही म्हणेल नव्हे म्हाका 2 वर दिता म्हणून दियात जाय तर दिता तितल्या नव्हे कसन वर भरताक पट्टाभिषेक दाव का रामान 14 वर्ष वनवास कोर का ह्याची दशरथाक इतले पश्चात्ताप जाता की म्हळ्यार रे हांव खंयची केकेई वयर इतले प्रीती केली की इतले वर्ष असल केकेई असल वर निमगीतस मग तो म्हणता विलाप करता केकेई नाका भरताक हांव पट्टाभिषेक करता जायत रामान वनवासाक पेटोवन का त्या एक वर वापस घ्या भरताक हांव पट्टाभिषेक करता रामा वयर तितली प्रीती ती म्हणता ना 2 वर तुम्ही दिता म्हणेल तुम्ही म्हाका दिव का 2 वर हटा बैसता मस्त पश्चात्ताप जाता रडतो तो दशरथाक खेद कसं नाही म्हणा मनान तो हाव आत्ता ह्या वचन रामा कशी सांगचे मग आत्ता रामा सांगून आयला मात्र तो रामा तुक पहिले सकाळीच पट्टाभिषेक म्हणून सांगून आयला आत्ता रामा तुक सकाळ पट्टाभिषेक ना तू वनवास कर का भरताक पट्टाभिषेक म्हणा रे ह्या वचन हांव रामाली यत्रा कशी सांगचे सांगेत दलरे प्रतिकूलं प्रियं मे स्यात् न तु वत्सः करिष्यति ह्या वचन हांव रामा सांगल्यार वरके ना तो ऐकत मिगेल वचन त्या दुःख दाखा मिगेल पूत मिगेल वचन ऐकत म्हणून दुःख का पळया प्रपंचांत कशें आसा आमगेले चेडू आमगेले वचन आयकनाची म्हणून आमकां दुःख हांव बाबसूंक हांव सांगिल्लें वचन एक परिपालन करना मग मिगेले चेडू म्हणून दुःख जाता आमकां जाल्यार दशरथाक दुःख कसल्याक म्हळ्यार मिगेल वचन हो परिपालन करतलो रामो तू वनवासा वस म्हळ्यार एक चूर मिगेल वचनाक प्रतिभटन करनाशी विरोध व्यक्त करनाशी तो वता हे ताका दुःख दशरथाक हांव कशी सांगचे रामाक हे वचन म्हणून घेवन तो शोकाकुलीत जाता त्या कालाक ही सुमंत्राक आपयता केकेई मंत्री सुमंत्र भितर येता दशरथो ताका क्षणकाल मूर्छित जाता तो हे आयकून वपास जागृत जाता जाल्यार खसने उल्लोचे परिस्थितीर दशरथ ना सुमंत्र पळयता ह्या शोचनीय दयनीय परिस्थिती पळोवन दशरथाले सुमंत्र निमगिता कसन जाले ती सर्व विचार सांगता प्रसंग 2 वर तांणी दिता म्हळ्यार हांव निमगिला
सुमंत्र इतलं निंदी करतं म्हळ्यार केईला तो सांगता तुगेल्या शरीरांत अशी रक्त तुगेल्या आम्हाले रक्त असतो तुगेल्या शरीरांत तुगेल्या आम्हा कसन दुष्टबुद्धी असिल्या त्याची बुद्धी तुका आयला म्हणता. आणि एक काणी उडगास करतो सुमंत्र केईला आम्हा अश्वपती राजाल बायला केकेयी देशाची राणी एक दिवसू कसन जाता हो अश्वपती राजो तक एक वर असता अश्वपती राजाक कसन वर म्हणारे हे प्राणी कसन असाची पशुपक्षी खंचे पशुपक्षीशे पुरो मनुष्यशे पुरो तांनी कसन उल्लेताची त्या ताक कळत असेल काही मनुष्य मनांत कसन लेखता त्या कळत असेल काही ताक प्राणी दोन्ही प्राणी कसने संभाषण करून घेत साच म्हणून जाल्यार तांगेल भाशेन तो ताक कळत असेल काही सुणी दोन सुणी भोंगत साच म्हणून जाल्यार त्या कसं उल्लोंग घेत साच म्हणून हाक कळत असेल काही तसं लेख वर असेल काही हाका अश्वपती राजाका ह्या वर असेल एक दिवस हो बैसिलो अशीची सोफार बैसिलो येद्राक तागेले येद्राक थंय तो दोन्ही मुई कसं की संभाषण करून घेत असेल काही तांगेल संभाषण कशें आशिल्लें म्हळ्यार हास येवचे तशें आशिल्लें तांगे संभाषण करचें पळोवन हो हासलो झोर हासलो कित्याक हास येवचे तशें आशिल्लें हासलो हासली तक्षण हागेले येद्राकच बायल बैसून आशिल्ली बायलेन निमगेली काही कसले हासता असाची ताण म्हणलें काही कसने ना सोडे म्हणलें काय तीन म्हणले काय ना कसले हासता असात सांगा कसन म्हणून सांगच्या दाय ना गोताय कसा की उडगा असायला व हासलो ताक कसन जालेला म्हळ्यार त्या वर आशिल्ल्या प्राणीचे संभाषण कळता म्हणून दलरी हाक प्राणीचे संभाषण कळता म्हणून घेवन कोणाले की हे विद्य म्हाका गोत असं म्हणून प्रकट केल्या रे ताक मरण वरकेन येत आशिल्ल्या त्या वरकेन शाप आशिल्लो ताका आत्ता ही बायल हांगा निमगी तसं कसन जाल्ले सांगा कसले हासले सांगा म्हणून हाण सांगचे तत्वे प्राणी थंय मुई उल्लोंग घेत आशिल्ल्या म्हाका हास आयला सांगले म्हणटलो हो मरता ताण म्हणलें काही ना गो कसं की उडगास आयला म्हाका हांव हासलो तितल्याची म्हळें काही बायल सोडचे तयार ना बाईल एक कसं नाही म्हळें बाम म्हणून कसं की विषय निपोवन घेत असं म्हणून हो सांगता ना कसं की म्हणून ती सोडत बाय कसन विषय म्हणून सांगली शिवाय ती सोडा ताण म्हणले काही नाक गो हांव ह्या विषय सांगल्या रे मिगेल प्राणाकच अपाय येता नाका म्हणले काही तुमगेल प्राणा अपाय आयल्यार तुम्ही मेल्यार व्हडना म्हाका विषय सांगता म्हण ती कितें म्हण विषय कसं निपोवन मिगेले कसं निपोवन दवरून घेवचें ना म्हण तिगेल मनोभाव अशी ही गेल्या हटाक त्या अश्वपती राजान कसं केलं म्हळ्यार तीक भायर गेले हे प्रसंग उडगास करेता सुमंत्र तुगेला आम्मा तीन कसन केलं बामणाल प्राणाक संकट आयल्यार वरकेन बामणान सांगलें हांव सांगची तशें ना मिगेल प्राणा संकट येता म्हणून म्हळ्यार वरकेन तीन केर कर प्राणाय अपा आयल्यार व्हडना सांका विषय म्हणून तसल नीच आशिल्ली ती तिगेले रगत तुका आयला तिगेले दुष्टबुद्धी तुका आसा अशी सुमंत्र निंद करता कडे रे सुमंत्र वचून रामाक आपेता रामा वचून आपेल तक्षण दशरथ हांगा तागेलो कंठ गदगदीत जाला कसन उरलोचे रामाले की रामान भितर आयल तक्षण केकेयी म्हणता राम म्हणता दशरथाल ह्या शोचनीय परिस्थिती पळोवन आम्हा कसन जाल्यात अन्नाक म्हणता अन्नाक कसन ना तो चिंताक्रांत जाला वैव्या कसले का तागेले चिंती कसं नाही म्हळ्यार तागेले एक वचन आसा तागेले एक मनांत संकल्प आसा त्या तूं चलोवन दित की ना म्हणून म्हणेल ताका चिंते आसा म्हणेल की पळया कशी पट्टी उरल्यात वैव्या अहम हे वचनाद् राज्ञः पतेयमपि पावके भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे तो म्हणता मिगेल अन्नाक दशरथाक मिगेल वयर अविश्वास कसले येता ताण कसन सांगल्यार हांव चलोवन दिता चिंताक्रांत जावची आवश्यकता ना कित्याक ताण म्हाका आतां समुद्रांत उड म्हळ्यार उडता अग्नींत उड म्हळ्यार उडता पतेयमपि पावके बायंत उड म्हळ्यार उडता म्हण म्हणटात पळया ती तशी हांव सिद्ध आसा तो म्हाका कसन म्हणून सांगो अविश्वास करची आवश्यकता ना हांव चलोवन दिता केकेयी म्हणटा काही कसन ना दोन्ही कार्य तागेले मनांत आसा कसं नाही म्हळ्यार तूं 14 वर्स वनवास कर का दंडकारण्या वचका भरताक पट्टाभिषेक जावका रामो कशी जावका रामाक आमी लेखताची तागेले मनाक आघात जाली काय म्हण लेखताची ना
दशरथानं रामातूक फाल्या पट्टाभिषेकू म्हणलं तक्षणवरके ना खुशीदायनी राम समचित्त समान चित्ततका वैरी तो गुना रामातू फाल्या वनवासा वचका भरताक पट्टाभिषेकू म्हणली तक्षणवरके ना रामाक मना आघातदायनी समचित्त राम निर्विकार दावन तशी राबला राम तक खुशी ना दुःख ना सुख ना दुःख ना राम म्हणता इतले वे अन्नाले वचन हाव परिपालन करून दित असेल मग हक्क कसन चिंत करचे आवश्यकता कसन असं भरताक पट्टाभिषेक दाव का हा वनवास दाव का तिथले ना भरताक अपेया मिगेले समक्षमांतोच मिगेले सन्निधानांतोच तगल पट्टाभिषेक दाव हावर येद्रा राबून करेता म्हणाल काय राम तगल औदार्य पडया रामाला ही म्हणता ना तशी दायना तू हंगच्यान चमकल शिवाई तू गेला आन दशरथो नाही ना म्हणून बैसला कसं नाही खाय ना म्हणून बैसला तू तत्क्षण वचका म्हणून म्हणाल कशी फटी उल्ल्यात पळया रामाक भेटो काम रामान सांगलाय केके पळया केके वैरे इथलं सांगल्या रेचे थक्का कोपना केके वैर तो म्हणता वनभुवि तनुमात्र त्राणमाज्ञापितं मे सकलभुवनाभारस्थापितो वत्समूर्ध्नि तदिह सुकरतायाम् आवयोस्तर्कितायां मयि पतति गरीयानंबते पक्षपातः अमा तुक मिगेल वैर कितलं कारुण्य अमा म्हणत तो मै एक म्हणताना मिगेल वैर कितलं कारुण्य तुगेल गर्भ आणतो भरत जन्म आईल्यावर के ना तागेले की ना कारुण्य तुक मिगेल वैरी अधिक कसं लॅक राम सांगता वनभुवि तनु मात्र त्राणमाज्ञापितं मे सकल भुवन भारस्थापितो वत्समूर्ध्नि पळ्या तू कोणा बसकार येतस सिंहासना वैर भरताक बसकार येतस सिंहासन म्हण रे तिथलं सुलभ आहे कांट्याचे सिंहासन ते कोण बैसता सिंहासनारी कांट्यार बैसील म्हणके सुलभ ना राज्य परिपालन करचे तक्क तगेल बायल चरडू माल जबाबदार अस ताजी ಒಟ್ಟು प्रजापालन कर्तव्य तक अस दलर मक्का कसं नाही ना मिगेल वैर तू कितलं कारुण्य तू मग रान्ना पेटेतस रान्ना अंत मग कसं मिगिल उदर भरण हाव केल्यार पुरो मग कोणाला जबाबदार ना इतलं कारुण्य मयि पतति गरीयानंबते पक्षपातः राम पक्षपाती तू पळया राम कसल वचन सांगता मग त्याला राम म्हणता मग एक बेजारस केकेईनं अशी म्हणली तक्षण दशरथ तू चमकल शिवाई खाण घ्याना जेवण घ्याना म्हणसन हायना म्हणसन म्हणून म्हणली तक्षण रामा कळता केकेईलेच है कुतंत्र म्हणून राम सांगता मग एक बेजारस कसं नाही म्हणा रे तू विनाकारण तुगेल वर खर्च करून घेतली मग म्हणत विनाकारण त्या वर दशरथाले निमगून तक्क दुःख देऊन मक्क पेटो कासील बे तू मी गेला आम्मा तू मक्क सांगेल असल्या रे रामा तू वना वस म्हणेल असल्या रे हा तत्क्षण बाय संमत असेल दशरथाला आज्ञे कशी उल्लंघन कर ना की तशी तुगेल आज्ञेवर केन तुगेल वचनवर केन हा उल्लंघन कर ना तू मिगेल आम्मा तुक मिगेल वैर अविश्वास असव्या म्हणून मका अपनंबिक अस म्हणून मका बेजार दातस आणि कसं नाही ना त्यावर दोन्ही वर दवर घेतलेले असल्याने केदाना कसं नाही बिंगड निमगो येत असेल म्हणत काय तो तसल राम आणि तू राम सांगता थई काही का आशीर्वाद कर मका हा मुखासून बायसवरून वत्ता म्हणून म्हणता दशरथ हेकाड कसं नाही उरल्या ना राम बायसवरून सीधा येता कौसल्याला आशीर्वाद घेऊ का म्हणून येता कौसल्या हंगा दुःखित दावून खिन्न मनस्क दावून राबल्या मिगेल पुत्ताक पट्टाभिषेक म्हणून असेल तर वनावच कामो कशी एक दुःख दाव का आवसू का पट्टाभिषेक म्हणतात पट्टाभिषेक असेल तर वनावता ती म्हणता कशी पुणे कोण राम आशीर्वाद घेऊ का म्हणून पादचरणाक स्पर्श करता अमामक आशीर्वाद करी हा वनवास आवत्ता कौसल्य म्हणता चरडा वचू नका ह्या केईल सर्व कुतंत्र तू ज्येष्ठ पुत्रो तू का अधिकार असा तू वचू नका ना मग पितृवाक्य परिपालन करचेची परमधर्म म्हणता ती म्हणता पळ्या रामा ती कशी पुणी कोण रामा रापकरो का म्हणून रामा पळ्या तू अमिगेल पूतो तुक परमधर्म कसं नाही म्हणा रे मातृवाक्य परिपालन करू का तू मातृदेवो भव म्हणून
प्रथम उपनिषत्तांत येऊचे आवसुक स्थान देऊ का म्हणून मातृवाक्य तू परिपालन करू का हाव सांगतस तू वचू नका. रामपळे रामकसन म्हणता अमावई मातृवाक्य परिपालन करू का मातृदेवो भव सर्वांक चरडुवांक आवईल स्थान वाढ कडेर बापूस पितृदेवो भव दलरे ह्या मिगेल धर्म वै तुगेल धर्म कसन पळ्या म्हणता. तुक्क कसन कोर का तू दशरथाल राजा दशरथाल बाईल तू राणी तू तुगेल धर्म कसन आहे. तुक मक्क मातृदेवो भव म्हणतात तुक्क पतिदेवो भव. तुक्क बामूण कसन सांगता बामणाला इच्छ कसन असं तक्क अनुगुण जाऊन तू वचका. तू कसन परिपालन कोर का राजा दशरथालय आज्ञे कसन असा हा वनवास कोर का म्हणून तागेल इच्छ कसन असं त्याची तुगेल इच्छ दाव का. तुक्क पतिदेवो भव म्हणून सिरकोन घालता. पाप कौशल्यक रामाक कशी पुणे करून रापकारो का म्हणून सांगली तिने त्याला रामाक नीती यद्राक प्रीतीना रामाक नीती होड कृष्णाक प्रीती चढ तो नीती सोडत जाऊ का झाल्या रे राम नीती सोडा. ह्या व्यत्यास पळे आम्ही कालच्या दिवसात चिंतन केलं रामाक आणि कृष्णाक व्यत्यास कसं नाही. तका राम नडेದಂತೆ नडे कृष्ण नुडीದಂತೆ नडे म्हणून घे कृष्णान केलेलं म्हणके आम्ही कोरच्या दाय ना रामान ಚೆಲ್ಲೆಲ್ म्हणके चोलका कृष्णान सांगेल म्हणके चोलका. रामाक नीती प्रधान धर्म प्रधान रामो विग्रहवान धर्म हा म्हणताच्या. एक धर्मोचे एक शरीर दावून धारण करून आयल्यावर कशी दिसता म्हणजे रामाल म्हणके दिसतं काय धर्मस्वरूप तो धर्म सम्राट तो. तसल रामो नीती त्या परिपालन करता सोण घेऊन येता आशीर्वाद करत कौशल्या कडेरी येत म्हणतात लक्ष्मण येता रामा युद्ध करूया. आनदलेरीची ताण करता अधर्म दशरथाना हाव प्रतिभटन करता हाव युद्ध करता युद्ध करून तुक सिंहासनावर बसकार येता. राम म्हणता है युद्ध कोरचे संदर्भ नाही साहसाचे पौरुषाचे संदर्भ नाही है त्यागाचे संदर्भ है त्यागाचे सन्निवेश. कसं की होड देवता कार्य असं हा वनवास वच्छंतो तू गडबीड करू नका. लक्ष्मणाक सांगता लक्ष्मण म्हणता तसले अणा हाव तू गेलो तू येता तू गेले शुश्रूष करच्या येत हावा म्हणता जायत तू गेल्या एक सुमित्रेला तू अनुमती घेऊन या. तीन अनुमती दिल्यावर तुम्ही गेलो तू या म्हणता सुमित्रेला पटेता लक्ष्मण सुमित्रेला येता पादारविंदा पादस्पर्श करून घेऊन आशीर्वाद निमगिता अमा हावा अण्णा लोटू वनवास आगता गेले शुश्रूष करच्या वत्ता म्हणता. कसं म्हणून का ती नाही चरडा त्या रामाल प्रारब्ध ताण वनवासावच्च्या 14 वर्ष तुक्क नात्या तू बैस हंगा ह्या सकल सुखभोग तू अनुभवसी हंग राबून तू भोक्का झालेला तू कसल्या का विनाकारण वत्ता रामाल मागशी तुक्क वचका म्हणसव्या ना वर कसं नस रामान वचका म्हणून तू कसले वत्ता म्हणून सांगेत असेल आवसून ना. सृष्टस्त्वं वनवासाय तू गेले जन्म दाल्लेल्याची वनवासा खातीर म्हणत ती कसन श्रेष्ठ नीती उपदेश करत पडया. तू गेले जन्म दाल्लेले वनवासा खातीर वस म्हणत आशीर्वाद करते. आणि वत्त म्हणताना सांगता रामं दाशरथं विद्धी दाशरथिं विद्धी मां विद्धी जनकात्मजां अयोध्यां अटवीं विद्धी गच्छतात यथा सुखम. चरडुवांक धूर गेलेल तशी घर सोणो अम्माला उडगास येता अन्नाला उडगास येता घरची उडगास येता गावची उडगास येता. ही आव सुमित्रा उपदेश करतस लक्ष्मणा चरडा तू वत्ता धूर वत्ता दंडकारण्या वत्ता तुक मिगेल उडगास येऊच्या पुरा दशरथाला अन्नाला उडगास येऊच्या पुरा हे अयोध्येचे घराच उडगास येऊच्या पुरा दलर चिंती करू नका. मां विद्धी जन रामं दशरथं विद्धी तुका अन्नाल दशरथाला उडगास आयल्या रे थंय राम असता रामूची दशरथ म्हणल्याक तुगेला आन म्हणल्याक. मां विद्धी जनकात्मजां मिगेल उडगास आयल्या रे अम्माल उडगास आयल्या रे थंय जनकात्मजा जानकी सीता असता तिची तुगेला अम्म म्हणल्याक. अयोध्यां अटवीं विद्धी तुका अयोध्येची उडगास आयल्या रे त्या अटवी दंडकारण्यच अयोध्य म्हणल्याक तुवा गच्छतात यथा सुखम बर दावस हाका अनेक अर्थस. रामं दाशरथं विद्धी म्हणजे सुमित्र सांगतस लक्ष्मणा तू चमकल नंतर हंगा अयोध्या
हंग अवस्थ कसन दत्ता म्हणे रामम दाशरथम विद्धी दाशरथम विरामम विद्धी. तू चमकल तक्षण दशरथाला जीवनाके एक विराम येता म्हणे तगेल अंत्य दत्ता म्हणून अर्थ पुढे का सांगत ती. माम विद्धी जनकात्मजाम. तू चमकल नंतर मक्का पुणे गतीना माम विद्धी जनकात्मजाम. हाव मिगेल अन्नाल घरावच का कुळा रावच का मक्का हंग पळून घेतल कोणेना. अयोध्याम अटवीम विद्धी. रामाना हंग सोण चमकल नंतर तू चमकल नंतर समग्र अयोध्या रानदत्ता अरण्यदत्ता शोकमय वातावरण दत्ता हंगा. हक्क अनेक अर्थ सगच्छतात यथा सुखम. वस्तू दे बरे करो. पेटेत लक्ष्मण येत्ता रामालोटो सीतेक सांगता राम येत्ता सीतेक सांगता सीते प्रिय कांते जनकात्म जाते हा वनवासावतस तू हंगा हंग तुक्का वास करचे कष्ट दावच्या पुरा. अनेक वर्षपर्यंत तो आस्का दाता भरत आली यद्राक केदनाय मिगेल प्रशंस कोरनुका तो राय दावन असता. वृद्धियुक्ता ही पुरुषाः नसहंते परस्तवम. होड रायालेद्राक विंगडाल प्रशंस करताना रायाक कोपेत काय मिगेल प्रशंस कोरनुका उपदेश करतस. तुका हंग वास करच्या कष्ट दत्त म्हणले रे वस जनकाले तुला अन्नाल घरा वस थै वचून राब कुळा रावचून राब अशी उपदेश करता. सीत म्हणता कोणाक उपदेश करतसा तुम्ही खै वत्ताची तुमगेले हेच्ची खै येता त्या अनुकरण कोरनूच हाव येता. राम खै अस थै सीता मग हंग तिक्का राम वत्त स म्हणून म्हणेल दुःख ना राम मग सोण वत्ता म्हणेल दुःख मग कापून वरा म्हणत ती. राम म्हणता तू गेले तू खै वास कर का म्हण रे तू जनकात्म जाते तू आस्थानांत राजवैभव पळून वाढील तू अरण्य तुक सेट्ट दायना. अरण्यावचून राबच्या दायना कष्ट दत्तल्या थै सर्व कंटक असता खाऊच्या कसाने प्राप्त दायना अशी सांगेल ते दाना. ती म्हणता तिक्का प्रीती आणि सलगे रामाल वैर प्रीती सलीग वरके नस मग सोण वत्तस म्हणून दुःख त्या पुरा ಒಟ್ಟು मेळन ती सांगता. तुम्ही मक्का हंगा सोण गेल्या रे मिगेल आनु जनकराजू कसन लेखत मला रे हाव मिगेल धुवेक कोणा वारडीक करून दिलाय. महापौरुष अप्रतिहत पौरुष असेल पराक्रमी दावन असेल रामाक हा वारडीक करून दिली की पुरुष वेश धारण करून घेतील एक स्त्री एक चलीक वारडी करून दिला हव्या म्हणून लेखत मी गेला आणू की तर मला मग आपण भरणा म्हणून रे एक स्त्रीला उदर भरण करची तिथल्यावर केन सामर्थ्य नाव्या रामाक म्हणून मी गेला आण लेखता मग आपण वरी म्हण जायत म्हणाल काही राम आपण वरतो का स्त्रियम पुरुष विग्रहम. तिक प्रीती दुःख ह्या पूर ಒಟ್ಟು येता त्या दुःखाचे प्रवाह उक्कून येता. राम जायत म्हणून तिघ जनाक राम लक्ष्मण सीता समेत धावून बाहेर राहिला. इकडे दशरथ म्हणत काही सुमंत्राक अपेता सुमंत्राक आपण सुमंत्रा आणि 14 वर्षपर्यंत कसन दावका हंका आहार सामग्री त्या सर्वई रथांत घालून पेटवून दी दंडकारण्याक तांदूळ डाळी कसकसन दावका सर्वई पेटवून दी म्हणत काही सर्वई सिद्धत वरकेन दाता रथांत घालताची तिथलं मोठे 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 घालताच काही 14 वर्षा कितलं दावका तिथल्या के येत काही हंगार अभ्ये असं एक तांदला गोणी वरकेन वच्चाना रामालोटो किती म्हणा रे ह्या सर्वई रामाल मागशी गेले म्हणून दिला रे मिगेल पुत्तान भरताना खाली कसने संपद्विहीन राज्यावैर शासन करचिवा हंग भंडार सर्व खाली जाता खाली असेल भंडार असेल राज्य घेऊन मिगेल पुत्तान कसन शासन करच्या एक गोणी वरकेन हंगच्यान वच्चाना तिथले नाही ती म्हणत काही हांनी कसन राजोचित वस्त्र धारण केला त्या सर्व मेक्कोळून घेऊन वच्चो हांनी म्हणत काही रामान आभरण त्या राजोचित वस्त्र सर्व धारण केलेल्या त्यावर केना ती सांगत काही हंगा सोन वच का त्यावर केना म्हणून तिची स्वयं येऊन त्या नारूमडी दित काही ह्या नेसून वचा तुम्ही कितले परिवर्तन दाल्ले पडया केकेले मंथरेले कुकृत्यान अंतु राम त्या नारूमडी सीता लक्ष्मण धारण करून घेऊन वत्ताची दशरथ सुमंत्राक पेटेता तू रथ आणतो तांका गंगा नहींची तटपर्यंत तांक सोण कडे वापास यो म्हणता. दशरथो सुमंत्रो सीता लक्ष्मण समेत रामाक रथांत बसकारों घेऊन वत्ता
त्या कालाक राम कसन करतं म्हणलं रथार बोशिकिना पुढे तागेल स्वत्तू म्हण कसन असं सर्वांक दान करतस काही राम सर्वांक दान करत असतं ब्राह्मणांक आपण दान करत अस दीन दलित पतित स्खलित हीन ऊन सर्व कोण असतात सर्वांक दान करतस राम तागेल स्वत्त अशी दान करत म्हणताना त्रिजटा म्हणेल एक ब्राह्मण येईल काही भार्गव गोत्राचे ब्राह्मण तो दरिद्र ब्राह्मण तो पाप दारिद्र्याच पराकाष्ठ आशिल्ली तागेले बायल्यान वृद्ध तो म्हणतार जाला तागेले बायल्यान सांगली काही राम वनवासा वत्तस सर्वस्व तो दान करतस सर्वांक गोदान करतस सुवर्ण दान करतस नानाविध दान करतस तुम्ही वचून कसं नाही निमगी या तो अवश्य दान करत ब्राह्मणांक तक्क मन ना दलरी बायल्यान सांगला म्हण आयलो तो म्हणतारो दंड घेऊन आयला तक्का चमकूच्या दायना दलर राम कसने दान दित्तलो दारिद्र्य निवारण दत्तले म्हणून घेऊन आयलो रामाना पळया राम वत्त म्हणताना आणि कसं वनवास करच्या वचका शोचनीय परिस्थिती असा जाल्यार राम थोडे विनोद करूया थोडे कुशल करूया विनोदांत आसक्ती आयली रामाक रामान म्हणले काही त्रिजटा हांव तुका दान दिता गोदान दिता हांव तुका जाल्यार तू आतां तुगेल्या हातांत बोड्ड आसा त्या बोड्ड धोरन हांगच्यान उडय कितलं धूर वचून पडता खंय वचून पडता पळय त्या बोड्ड थंय पर्यंत हांव साला साल गाय रापकारून कितलं गाय जातले तितलं गाय हांव तुका दान करता म्हणलें काय अरे वा इतलं गाय मेळतल म्हाका म्हणून ताका एक उत्साह आयले चैतन्य आयले ताणें दारिद्र्य तागेले वृद्ध जाल्ला हड्ड पुरा दिसता त्या दिशेना म्हण शाल पांगून घेतिले काही व्हड शाल अशी आनी दंड धरून घेतिले रामान हे दंड उडोवका म्हणून सांगला म्हण हाण कसां केलें सुरवेर शाल काडली काही शाल काडून कुर्टा बांदून घेतले काही कित्याक हे दंड उडेत म्हणून ताणें शाल आडायल म्हणून जाल्यार 10 गाय मेळचे कडेन 6 गाय मेळता हाण कसां केलें शाल काडले शाल काडून कुर्टा बांदून घेतले काही दंड धरले दंड धोरण तागेले शरीरा आशिल्ले इतर सर्व अवयवांत अंगांगांत आशिल्ले बल पुरा हाता ट्रान्सफर केलें ताणें कोरून घेवन उडेल काही इतलं रभसार उडेल की म्हळ्यार त्या बोड्ड खंय वचून पडले म्हळ्यार दंड सरयू न्हंयतले वचून त्या तटार पडले काही पळया म्हणतारो जाल्यार उत्साह दान मेळतले म्हणून रामान म्हणले काही वा इतलं म्हणतार जाल्यार तुगेले शक्ती दावी येता श्लाघनीय प्रशंसनीय म्हणलें काही तो म्हणलें काही रामा कसं ना तू म्हाका आत्त मेळ्ळा वृद्धाप्यारी मिगेले यौवनावस्थेर मेळ्ळेले असल्यार सरयो न्हय दांटून उडयत आशिल हांव म्हणलें काही तू आत्त मेळ्ळो आसो जाल्यार इतलो उडेल हांवें राम म्हणटा मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम त्रिजटा हांव तुगेले अपहास केल्ले म्हण लेखू नका हांव तुगेले अपमान केल्ले म्हण लेखू नका मन्युर्न खलु कर्तव्यः कोप करून घेवन एक मिगेल वैरी हांव परिहासो ह्ययं मम अशी विनोद करूया म्हण केल्ले तुगेले अपमान करचे मिगेले तात्पर्य न्हय हांव अपहास करनी परिहास केल्ले म्हणलें अपहासाक आनी परिहासाक व्यत्यास आसा सांगचे तात्पर्य राम समग्र त्यक्त्वा सुदस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठमार्य वचसा यदगादरण्यं तसल राज्यलक्ष्मी हत्ता मेळ्ळेल त्याग कोरनो राम वत्तस तागेल मनाचे संयम पळया तागेल मनाची निर्विकारता हे आमकां निदर्शन राम असल राम मुखारी रथार बैसून वता एकाड रथा सीता लक्ष्मण समेत जावन सुमंत्र रथार घेवन वतस दशरथो रामाक सुमंत्राक सांगतस काही सुमंत्रा वचनुका राब 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 तिष्ठ तिष्ठ हंग राम म्हणतस काही राबनुका वस 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 म्हणतस काही दशरथाक रामा पळोका वचनुका म्हणून हंग राम वस 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 म्हणतस काही सुमंत्रान म्हणले काही रामा तो आमी गेल रायो तू आतां वनवासा बाय सरला आतां तो म्हाका राबय म्हणतस तू वस म्हणतस हांव कोणाला आज्ञा परिपालन करचें म्हणलें काय राम म्हणलें काय मिगेल आज्ञा परिपालन करी म्हणलें काय न्हय आतां हांव तुगेलें आज्ञा परिपालन करून चमकले रे थंय म्हाका कडेर चमकल नंतर दशरथ असन करता म्हाका मिगेल्या स्थाना दुखून उच्चाटन केल्यार भायर घाल्ल्यार रे म्हाका झोर केल्यार रे हांव कसं करचें म्हणलें काय
तू काय चिंते करून घेऊ नका. राम म्हणतं असं सुमंत्रा, तू काय चिंते करून घेऊ नका. हे रथ धावून वत्त म्हणताना मस्त जन असिल्या ना मॅ तान तांगेल गलाटेन तो दशरथा तू सांगेल मग ऐकही नाही म्हणून सांगा तशी तो सोडतो तो कसं नाही कर ना म्हणाल. तशी तात्पर्य इथल्याची दशरथा का राम आणि यद्रा असेल तिथलं दुःख चढ जाता झाल तिथली वेगळी बस. रामान वत्त म्हणताना कशी वातावरण झालेलं समग्र अयोध्येचे म्हणून वर्णन करतात. नाग्निहोत्राण्यहूयंत नापचन गृहमेधिनः. प्रतिनित्य अग्निहोत्र करतल्या कोणे अग्निहोत्र करणी काही संध्यावंदन करणं अशी बैसल्या काही किती म्हणा रे सूतक नव्हे. समग्र अयोध्या शोकमय वातावरणांत असं सूतक सदृश झाला कित्याक राम वनवासावत असं. नाग्निहोत्राण्यहूयंत नापचन गृहमेधिनः. कोणे त्या दिवस गॅस लाईनी काही पळया कित्याक राम वनवासावतन आम्ही जेवण करून कसन कोशी पावच्या आम्ही भोजन करची परिस्थितींत ना आम्ही कोणे गेलेले ते त्यांना तांगेल देह दहन करून आईली शिवाय आम्ही कोणे स्वीकार करण्याची आईल नंतर प्याज जेवताची तसल वातावरण असतं म्हणताना नापचन गृहमेधिनः. कोणे गॅस लाईनी काय कोणे भोजन स्वीकार करणी तिथले नाही. पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननीनाभ्यनंदत. पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा त्या दिवस रामान वनवासावच्चे दिवस हो नवे एक चरडू जन्म आईल काही तिक पाप अनेक वर्ष दुखून संतती नासिल्या एक चरडू जन्म आईल्या त्या चरडाका आवई शाप घालतस काही. रामान वनवासावच्चे तसलं असल दुष्ट घडी गेर तो दाल्ला कसले दाल तू रामवत्तस वनवासा का चांग घडी गेर दावच्या नावे तू पळया. ह्या चारडाल वैर कसन प्रीती सताजिकीना अधिक प्रीती रामावैरी. रामवत्त असं म्हणून सर्व दुःख संतप्त झालंय अश असतं म्हणताना सर्व घरान तो सर्वची सोण घेऊन रामाल मागशी धावंत आईलाय काही. रामा वचू नको तो वनवासा वचू नका. राम रथार बैसला सुमंत्र रथ धावून घेऊन वत्त असा सर्वही धावून येत असाच रामाक अनुसरण करूनच रामा वचू नका राबा. राम पळया त्या रथ धावून वत्त म्हणताना रामान कसन केलंय मला सुमंत्राक सांगली काही रथ राबाई मिगेल कतिरा माक्क पळो का मिगेल ओटू उल्लो का म्हणून सर्व अयोध्येचे जन मिगेल मागशी धावून येत असाची चमकून येत असाची तांनी चमकून धावून येत म्हणताना हाव रथार बशी सम नाही मिगेल रथ राबाई म्हणाल काही रथ राब्याला तो देऊन तांगेल ओटू तांगेल कसं ना विचार तांगेल ओटू उरलेलं काही राम पळया रायाक दाऊ का दालेल तसल गुण है. रायो म्हण तक्षण वैराश्य प्रजा म्हण तक्षण तो गाश्य नाही. आमगेल कतिर सर्व हानी धावून घेऊन आईला मिगेल कतिर तांनी असतं म्हणताना हा रथार बोश्या ना तो देवलो. हे रामाला एक रायाक असेल गुण त्या रामा असेल ह्याची गुण पळया रामा असेल गुण त्या कसन की गोत ना आमगेल प्रधानमंत्री भितरवर केन त्या गुण अस आमगेल प्रधानमंत्री कसन करता खई गेलेले कडे ना तो कारार बैसून असता मिगेल कतिर जन पुरा आईलाय मक्क पळच कतिर दूर दुखून आईलाय म्हणून घेऊन तो कसं करतं म्हटल्यार कारा दुखून देऊन सर्वांक शेक हँड देऊन येता. हा कारण कसं नाही रामाल गुण पळया मक्क दिसता रामाल ह्या गुण रामाल चरित्र वाजून घेतला. राय म्हणल्यार कशी आस का हा ऑफकोर्स सिक्युरिटी रिझन्स असता ना म्हण नाही दलारीची जनाल भावन कसं नसतं ताक मौल्य देऊ का म्हणून कितले प्रोटोकॉल असल्यारीची एक घडी देऊन सर्वांक मेळ मत्ता तशी राम त्या रथा दुखून देऊन तांक निमगिता कसं नाही तांनी म्हणताची रामा तू वचू नका प्रतिभटन करताच आम्ही दशरथाले वचून आम्ही प्रतिभटन करताची तुका सिंहासनाचे अधिकार प्राप्त दाव का विंगड कोणे दालेला असल्या रे भाई जायत वचा म्हणत असेल की त्यामुळे पुरा जनाला सपोर्ट अस माका आत्ता पळया आत्ताच्या राजकारणी पुरा कसं म्हणताच म्हणा रे मी गेला ह्या लास्ट इलेक्शन हा वानी फाईट करना
कसं लेख लास्ट इलेक्शन फुडली पंत लास्ट इलेक्शन म्हणेल ना ह्या पंत वापास नाही फुडली पंत म्हणेल वय हाव्या जाल्यार ह्या पंत म्हाका मिगेल जन सोडतनाची ताका हांव राबला तितल्या जनाल आश आसा हांव राबका म्हण ताका राबला म्हणून रामान तशी करूं येत आशिल्लें माय ना सर्वान म्हणल्यार प्रतिभटन केलें रामा आम्ही सांगताची आम्ही प्रतिभटन करताची तू राब तू सिंहासनार बैस राम म्हणलें ना पितृवाक्य परिपालन करचें म्हाका मुख्य हांव वतलो राम वता तांणी सर्व रामाक अनुसरण करून येताची कोणें सोणाचे रामाक अनुसरण करून आयल तेदन राम पाप मिगेल खातीर सर्व हांनी घर दार त्याग करून मिगेल म्हागशी आयले हांव हांकां कसन करका हांकां आतां आपोवन गेल्यार हांनी मिगेल लोटू येताचे हांकां कश्ट जाता वनवास रात्री जाले रात्री सर्व निद्दल नंतर सकाळी फुडें सर्व लोक गाढ निद्रेंत आसता म्हणून रामान कसन केलें उठोन सुमंत्राक सांगलें काय सुमंत्रा वचा आम्यात हांग पुरा जन गाढ निद्रेंत आसाची हांकां कोणाक कळनाशी वचा म्हण म्हणलें काही रथार बैसून राम चमकलो ना म्हणल्यार तांणी सर्व अनुसरण करून येताच रामाक अशी राम चमकलो सुमंत्राक घेवन त्या गंगा न्हंयच्या तटाक आयलो थंय गुहा म्हणलेलो एकलो आशिल्लो बेस्त जनांगाचो तो एक फिशरमॅन तो थंय ताजे त्या जनांगाचो प्रमुख तो बलिश्ठ आशिल्लो जनबल आशिल्लो तागे लागीं त्या न्हंयच्या तटाक येवन सुमंत्रान पावयले त्या दिवस गुह अतिथी सत्कार करता महाभक्त रामालो रामाक स्वागत करून अर्घ्यपाद्यान तागेलो सत्कार करून घेवन त्या दिवस राम सीता लक्ष्मण सुमंत्र जाल्यार थंय राबताची सुमंत्र रामाक न्ही हाका गुहाक वार्तालाप जाता कुशल प्रश्न जाता रामाल खातीर विशेष व्यवस्था करता राम त्या दिवस थंय न्हिदता नंतरवील दिवस सकाळीची राम सांगता सुमंत्रा आनी हांव वता तूं वापस वस राज्याक सुमंत्राक कसं नाही म्हळ्यार लास्ट चान्स पळया रामाल मन परिवर्तन जातलें की वापस येतल की राम आयल्यार मिगेल तूं वापस आपोवन व्हरया म्हणून घेवन सुमंत्राल मनांत जाल्यार राम तो सांगता सुमंत्र म्हणटा रागतस सुमंत्रो राम येता हांव येतलो म्हण म्हणटलो म्हण ना सुमंत्र अंत्यार म्हणटा रामा म्हाका गोतस तूं याना म्हणून जाल्यार हांव तुगेलो तूं येता म्हणाल काय लक्ष्मण कशी आयला तशी हांव तुगेलो तूं येवन तुगेलो सेवा करता तुगेलो शुश्रूश करता म्हणाल काय राम म्हणटा पळय सुमंत्रा तूं आतां मिगेलो तूं आयला रे केकेईल इच्छा कसन आसा तें परिपूर्ण जायना कितें म्हळ्यार ती कसन लेखता म्हळ्यार तूं आतां मिगेलो तूं आयला रे तूं म्हाका पुरा राज्याचे राया लोटू मेळयता वचून कसकीची मंत्रालोचन करून फाल्यां सर्व रायाल सपोर्ट घेवन वापास हांग भरताल वयर युद्धा येतलो म्हणून तिगेल्या मनांत तशी संशय व्हरता त्या संशय निवारण करका म्हण जाल्यार तिगेल्या मना समाधान जावका म्हण जाल्यार तूं वापस वचका सुमंत्र जायत म्हणता पळया रामाल मन पळया सुमंत्रो ते रथ घेवन ते रथा बांदिलेले तसले घोड कसन आसा त्या घोड्याक ताजी फाटीन मारता वचा 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 म्हणून मम त्वश्वा निवर्तंत न प्रावर्तंत वर्तमनी तो घोड्याक सांगता वचा वचा म्हणून रथार बैसून घोड्या मारता घोड खंयचे हलतनाच काही पळया खंयचे घोड हलतनाच कसं लेक म्हळ्यार रामान वच्ची दिक्काकच त्या घोड पळयतस काही उष्णमश्रू विमुंचंत दोळ्या रण्य येतस त्या घोड्याक रामान नातील हे रथ आम्ही कशी व्हरचे वापस अयोध्येक म्हणून घेवन घोड जाल्यार रडतसाच काही कितले प्राणी पक्षी वरकेन प्रजावत्सल मात्र नाही राम प्राणीवत्सल तो हे सुमंत्र सांगत वचून दशरथाक घोड जाल्यार वापस येवचे तयार नाशिल्ले तितलं दुःख घोड्या वरकेन आशिल्लें प्राणयांक वरकेन आशिल्लें तसल श्रेष्ठ व्यक्तित्वाचे गुणसंपन्न राम असल रामाक तो गुहाल आतिथ्य स्वीकार करता आतिथ्य स्वीकार करून जाले नंतर मुखारी ते न्हंय तागेले दांडसून दिता दोणी रे गुह बसकार येता रामाक बसकार वचकिना फुडें समज तागेले पादप्रक्षालन करून घेवन एक एक पंत नाही दोन दोन पंत नाही तीन तीन पंत उद्दा घालून घेवन पादप्रक्षालन करत काय पादप्रक्षालन करून सम पुसीत काय पाय राम निमगीत काही गुहाक वैरे गुहा
एक पंत पाय धुल्ल्यार पुरो त्यावे दोन इरहाव पाय दवरचे किना पुरतो 2-2 3-3 पंत पाय धुतस कसल्या रे म्हणून निमगेले काही क्षालयामि तव पादपङ्कजं नाथ दारुदृषदो किमंतरम. तो म्हणता हाव तुगेल पादप्रक्षाल 2-2 3-3 पंत कसल्या धुतस करतस म्हणा रे. हाव एक काणी प्रसिद्धस रामा हाव ऐकल्लो तुगेल पादस्पर्शान एक फात्तोरोची कन्ये दाल्ली काही आत तू मी गेले ह्या जड पदार्थ ह्या दोन्ही वैर तुगेल पाय पादस्पर्श दाल्ले म्हणून दिला रे. ह्या दोन्ही वरकेन कन्ये जाता कन्ये दाल्ल्या रे मी गेले एक जीवनाच उपाय वरकेन गेल्या त्या कन्याक फाल्ल्या हाव कन्यादान करचे एक वरा सोदू का भारी कष्ट जात म्हाका ताका हवा मानुषीकरण चूर्णमस्ति ते जड वस्तू फात्तोर दलरीचे मनुष्य करची तसलं कसं की चूर्ण कसं की एक वक्कद तुगेल पायी अंत असं म्हणून हांव ऐकला त्या वक्कद वच्चो म्हणून घेऊन हांव समज होतस म्हणलं काही असल रामाला पाद महिमा पादस्पर्शानाची अयोध्या ही गेल अहल्येल उद्धार झाल्या. आत्त खई पादस्पर्श धावून ह्या फात्तोर कन्ये दावची नाका म्हणून धुत्त तो धुवून रामाक बसकार येता बसकारून घेऊन न्हई दांडसून तेकाड पेटयता. दोन्ही दुखून देऊन क्षण राम निमगेत काही तुगेल कसन शुल्क असं सांग. दोन्ही दुखून हेकड दुखून तेकड दांडसील नंतर कसने शुल्क असव्या तुगेल कसन कसने निमगे तू खाव दित्ता म्हणाल काही राम पाप सर्वस्व त्याग करून आईला दलरी राम निमगेत असतो कसन दाय. तो म्हणत काही पळय हाव तू दोघ जन समान वृत्तीन तसाच आमगेल प्रोफेशन एकची म्हणाल काही गुहू. राम म्हणाल काही कशी आमगेल प्रोफेशन एकची तू अंबिग नव्हे हाव क्षत्रिय कुमारो हाव अंबिग. तो म्हणाल काही तू वरकेन अंबिगोचे हा वरकेन अंबिगोचे म्हणाल काही कित्याक हाव ह्या गंगा नाही दांडसूचे तसं ह्या न्हई कसं नसा त्या दांडसूचे अंबिग हाव संसार म्हणाल समुद्र न्हई कसं नसा त्या दांडसूचे अंबिग तू म्हणाल काही ताका तू मग कसं नाही देऊ का म्हणणा. अंबिगाना निन्न नंबिदे जगदंबारमण निन्न नंबिदे कसं नसं ह्या नाही तर कसं असं ಹೊಳೆಯ ಭರವ ನೋಡಂಬಿಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಳವೂನೋ ಘನವಯ್ಯ अंबिग. कशी असं ह्या नाही तो त्या सेळेत असं त्या रभस असं त्या सुळी असं आमक सर्वांक ते तांडून व्हरता रामा हाव तुका ह्या न्हंयच्यान दांडसिला तुका मुखारी संसार म्हणले ह्या समुद्र कसं असं तांत वरकेन रभस असं तांतू सेळेत असं तांतू सुळी असं त्या आमका सुळी म्हळे कसं नाही आमगेले संसारांत अशी सर्वही समस्या त्याची एक तराची सेळेत आमका आकर्षण खोरन आमगेले अधपतन जातस त्या समस्ये निमित्त आमका तांडून व्हरतस ते मुखारी आत्ता हाव तुका दांडसिला मुखार तू उडगास दवरंगे तू मक्का ह्या संसार म्हणेल समुद्रात दुखून दांडसी म्हणेल की ताका तू मग कसं नाही देऊ का म्हणणं आमगेले एक प्रोफेशन ना म्हणेल अशी रामान दांडून दाल्यानंतर हे काड्या दशरथाक रामान ते काड थोडे दिवस वच्च भित्तरीचे हक्का अंधत्व प्राप्त झाल्या दशरथाक दोळ दिसनी कसन झाल्या कसने दिसना हक्का रामना अंध दावून हो विलाप करतस कंठ गदगदीत झाला रामना रामना म्हणून घेऊन ताक कळ आणि मी गेल काल अंत्य दाल्ले समीप दाल्ले म्हणून कळली ताका दुःख करतच तो सांगता तो आणि कसं मूर्छित दाव परिस्थिती येता पडत म्हणत काही ताका हात धरच्या येत काही मी गेला हात आपण का म्हणून घेऊन दूर करत तिका तू गेल तसं नीच स्त्री स्पर्श मी गेले शरीरात दावच्या ना वस हा इतलं दिवस कौशल्य एक धूर दवरल्या तुगे तुक प्रीती कोरण महा अपथ केल्या आत्ता मग असल परिस्थिती आयल्या मी गेले चरडू मी गेले येणार नाचे हाव मरत म्हणताना म्हणून घेऊन तो कौशल्य एक काणी सांगता कसं लेख माके ह्या परिस्थिती आयल्या म्हणून घेऊन हक्क असल परिस्थिती कसल्या आयल्या म्हणणार हज्ज पुढे दशरथो शब्दवेधपटू म्हणा रे ताका खंचान शब्द येता दोळ धांकून जाल्यारीची खंचे दिक्कान शब्द येल्यार ताक कळत आशिल्ल्या थंय बाणप्रयोग करत आशिल्लो त्या वचून लागत आशिल्लें तसल पटुत्व तसल एक प्रभुत्व ताका आशिल्लें. एक दिवस कसन जालें एक ऋषिकुमार मुनिकुमार हो मृगबेटे कोरका म्हणून घेवन बाणांनी घेवन भायर सरलो धनुर्बाण घेवन भायर सरलो. तो ऋषिकुमार थंय एक सरोवर आशिल्लें न्हंयक उदक पिवका म्हण आयलो. हो धूर खंय की आस दशरथ उदक पिवका म्हण तो उदक पितस
उद्दा पिवची शब्द हक्क कशी ऐकलाय म्हळ्यार दशरथाक धूर आशिल्लो हो. खंचकी एक हस्ती येवन ताजी सोंडल्यान उद्दा पिल्ल्यार कसन एक ध्वनी येता, कसन एक शब्द येता, ताजे म्हणके शब्द हाका ऐकल कानाक. हाण कसन लेखले, हा हस्ती उद्दा पित्तस म्हणून ते शब्द ऐकले, त्या डायरेक्शना बाण सोडले. बाण सोडली तक्षणची त्या सीधा वचून त्या कुमाराक लागले, ताची श्रवण कुमार. तक्क त्या बाणप्रयोग तक्क पडली तक्षणाची तागे थंच्यान आक्रंदन आयलें, रोदन आयलें, चित्कार आयलें. हक्का अरे कोणाक मनुष्याक मारली की कसन हांवें धांवन येता पळय श्रवण कुमार पडला हांगा. ताका बाण लागला, रक्तस्राव जातस. हक्का मस्त पश्चात्ताप जाले. कोण तूं कसन आहे तो म्हणता, हांव मिगेले अन्नाक आनी अम्माक तांणी तीर्थक्षेत्राक वचनी गंगा स्नान कोरका म्हण आशिल्लें. त्या एक तांगेले अंत्य आश आशिल्ले, त्या पूर्ण कोरका म्हणून हांव तांकां आपोवन व्हरत आशिल्लो. तांकां मध्य तान जालें. हांव त्या उद्दा तांगेले खातीर उद्दा घेवका म्हण हांव हांगा आयलो. तूं बाण सोडलें म्हणलें. दशरथान म्हणलें आसो. ताणें अंत्यार श्रवण कुमार म्हणटा, हांव मरता हें उद्दा पुणी तांकां व्हरून दी, तांगेलें तृषा निवारण जावो. जायता म्हणून तो उद्दा घेवन येता. हे विशय कशी सांगचे ते तांणी तकडीर बैसले थंय. तांणी तकडीन तूं एक दिकान आम्म बैसल्या आनी एक दिकान आन. तांकां दोळ दिसना. दशरथ उद्दा घेवन आयलो. उद्दा घेवन येता म्हणटना पूत आयली की कसं नाही, पुता उद्दा हाडली बाय मस्त तान दत्त असं म्हणलें काही. दशरथ म्हणता, हांव तुमगेले पूत न्ही, हांव दशरथ अयोध्याधिपती, तुमगेले पूत ना. हांव बाण चुकून भ्रमेरी एक हस्ती म्हूण लेकून भ्रमेर हांव बाण प्रयोग केले, तो आतां ना. मस्त दुःख जाता, मना खेद उत्पन्न जाता त्या आवय बापायक. तांणी म्हणताची असो आमकां एक आश आशिल्लें गंगा स्नान कोरका म्हणून घेवन, त्या वरकेन परिपूर्ण जायनी. अनेक आमी अंध, आमकां कोणें अंत्यकालारी आमगेले चेडूपणी आमकां राखतले, आमगेले शुश्रूश करतले म्हूण लेखले. आतां तो वरकेन मिगेले चल्ल ना. तो वरकेन गेलो. तुका मुखार अशीची तुगेल दोळ येद्राक तूं मर्त म्हणटना तुगेल दोळ येद्राक कोणें चेडूवान आशें ना म्हणून शाप दिले ताका. हे शाप प्राप्त जाले ताका. ताका त्या कालाक कसन जालें म्हणल्यार दशरथाक तो युवकू ताका आनी संतती दायनी आशिल्ले दशरथाक. हे हाणें अशी शाप दिले तक्षण आवय बापयन तुगेल चेडूवा तुगेल येद्रा आशें ना, तूं मर्त म्हणटना म्हणले तक्षण हाका खुशी जालें दशरथाक. अरे म्हाका संतती जाता म्हणून, म्हाका चेडू जाता म्हणून खुशी हाका. शाप न्ही हे, म्हाका अनुग्रह म्हूण लेखले काही त्या कालाक ताणें दशरथान. पळया संतती जावच्याक मस्त कश्ट पावताची. भारडीक जावका म्हणून अंतू देवाल अनुग्रहान भारडीक जाता. संतती जावका म्हणून कश्ट पावताची. संतती अनेक नाना तराची संतती जावका म्हणून उपाय करताची, दलरी जायना. आमगेले प्रकांड विद्वांस हुबळ्ळीचे पंढरीनाथ गलगली आचार्य आशिल्ले. तांणी केन्नाय अशी विनोदाक म्हणचे आशिल्ले. एकल्यान संतती जावका म्हणून भटमा माले की आश्लेष आबली करेल काही. आश्लेष आबली केले संतती दायनी. तांगेल करेनच नारायण बली करेल काही, संतती दायनी. संतान गोपाल कृष्ण मंत्र घेतले काही, संतती दायनी. श्रीमद भागवत पुराण करेल काही, संतती दायनी. हरिवंश पुराण करेल काही, संतती दायनी. खंचे पुराण भटमामाल करेल रे संतती दायनी. ह्या पुरा करता 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 करताची भटमामाक चेडू जाल्ले शिवाय ताक चेडू जायनी म्हणून ताजे प्रभावारी अशी विनोद करचे आशिल्ले ताणें. अशी हक्क खुशी संतती दत्त म्हाका म्हूण हाका वारडीक जायनी चेडू जायनी जाल्यार हाणें शाप दिला. हो शाप म्हूण पळयतना म्हाका अनुग्रह म्हूण लेखले काही. त्या विशयी उडगास करून घेवन दुःख पावता तो. म्हाका अशी आत्ता ते शाप हांव तेदन अनुग्रह म्हूण लेखिले, आत्ता ते शाप जावन म्हाका लागलात. मिगेल चेडू कोणें मिगेल हांव अंत्यकालाचार कोणें मिगेल चेडू ना सांगा. भरत शत्रुघ्न ना, तांणी अश्वपती रायाला केकय देशा चमकले, राम लक्ष्मण वनवासा दंडकारण्या चमकले. अशी विलाप करता करताची दशरथाले अंत्य जाता. तशी मुखारी दशरथाला अंत्य जाले नंतर मुखावेले कसने भरताक वसिष्ठ महर्षी कसन आसाची. भरताक थंय केकय देशांत आसता, ताका संदेश पटयताची. येवका म्हूण घेवन भरत शत्रुघ्न समेत जावन येता. दशरथाल सर्व अंत्यक्रिया करता. मुखारी ते दशरथाक ते केकयेक भरताक जावचें तसलें संभाशण
कडेर भरतो रामाक वापास आपण हडका हाव कन्विन्स करून आपण हडतं रामाक म्हणून तो येता रामाल्या भरताल्या समागम त्या अद्भुत कथानक ताजी नंतर रामो अगस्त्य महर्षीला मुकारी पंचवटी अशी मुकार व तस्त राम सर्व शिष्टांक अनुग्रह कोरची कतीर दुष्टांक तांगेला संहार कोरची कतीर हे सर्व मुकावेल्या कांडांत सर्व विस्तार दावन निरूपण केला. आईच्या दिवसाक आम्ही हंगाक हे रामायणाचे प्रवचन कृष्णार्पण करता म्हणून सांगताची. श्रीकृष्णार्पण मस्त. श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 भज मन राम भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम भज मन मुकुंद भज मन गोविंद भज मन आनंद भज मन राम भज मन राम भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम भज मन केशव भज मन माधव भज मन यादव भज मन राम भज मन राम भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम भज मन मुरहर भज मन गिरिधर भज मन रघुवर भज मन राम भज मन राम भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री राम जय जय राम 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 जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयै यान्ति दुःखानि जन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदैवामृतः कुक्षिगं यस्य मण्डलाखण्डमण्डनं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं सीतापति श्रीरामचन्द्र भगवान की पुरुषोत्तम देवाक पांय पडो आमगेल स्वाम्याला आशीर्वाद घेवन आयचे प्रवचनकार रामकृष्ण बैठमा लगे तांगेलोय आशीर्वाद घेवन आमगेल आजी अधिक मासाचे 24 दीस चल्ले दिसान हांव काउंट करता सयता म्हळ्यार वर्लल दीस मस्त उणी जाता दीस वता वता आनी बरी 6 दीस वरला तांतू एक दिसू आमगेल मंगल तशें हांव ते आमी लेक्का धरना ती 5 दीस आशिल्ल्यान तूं पुराय जनान चड संख्येर येवका म्हण सांगून म्हगेली एक विनंती आजी राम पट्टाभिषेकाची तयार जाल्यार पट्टाभिषेक जाय न्ही तशी आमी हांगा राम पट्टाभिषेकाक परांक 12 तारीखेक तयार करता आसती आज जायना आतले म्हणके आमगेले परां केदान बदल राम पट्टाभिषेक जाता ते दिसो आमी हांगा एका राम पट्टाभिषेकाचे लायक कार्यक्रम दवरला 12 तारीखेक पुराय जनांनी येवका ते दिसो 4 घंटे सुरू जाता दही देवान 4 घंट्याक येती ते पट्टाभिषेकाचे विशय अण्णप कामत मामू चड लायक कोण सांगता येता म्हळ्यार तागेल तयार जोरदार आसा तशें हांव न्हू आज आमगेल भटमामान 3 दीस चल रामायण
कहाणी एक अंतु कितली लिंक जाऊन कितली कहाणी आज काय एक 25 चढ कहाणी जल दिसतंतू एका कनेक्ट जाऊन आणणे की तशी ते म्हणता पडे तेला धारे ते म्हणूक तशी ते बटमामू कितली एक सुललित जाऊन निर्गळ जाऊन सांगता ती आमगेलो एक बटमामू आमचे गेला ना इतला कोण सांगता म्हणून आमके एक भारी खुशी देव तुमका आणि स्वाम्याला आशीर्वाद दो केदनाय असो म्हण सांगून हांव देवा लागी स्वाम्या लागी मागून घेता आमकां इतली सांत प्रायरी इतली विद्वत आशिल्ली एक आमगेल मध्ये आसता म्हणून भारी खुशी हांगा कोण कोण आयलें पळय तांगेल भाग्य कोण कोण येनी ती तांकां येवची तशी देव प्रेरेपण दिवो म्हण हांव देवाला मागून घेता आनी एक कसं म्हळ्यार तांणी एक म्हणलें आमगेल प्रधानमंत्रीका अंशू खंडित आस म्हण हांवें लेखता संभवामी युगे युगे म्हण सांगलां कृष्णान तशें कसं की एक अंश आसका म्हण लेखता हें मिगेले स्वार्थार सांगिल्लें न्ही बटमामान सांगिल्ले खातीर हांव रिपीट करता रस तितलें अभिमानारी पुरा जनांक हें अभिमान आस म्हण लेखता हांगा येयल्यांक आतां आज हे रामायण सप्तदिनांची सेवादारां आमगेले गौड सारस्वत समाज तशीच गुरुराज शेणे मामू आनी तांगेल कुटुंब आज आयल्यान तांणी आनी विठ्ठल शानबाग आनी कुटुंब विठ्ठल शानबाग मामू पायी पर भितर येता ती तांणी आयल्यान थंय संकल्प आमी कडे दीस दवरता ती जाल्यार तांकां शेणे मामा आनी खंय गांव वचा असं म्हणलेले खातीर आज दवरला आनीक आयचे एक दीस सेवादार आज 4 जण आसा ती आमगेले सिनियर मोस्ट KP भटमाम आनी तांगेल बायल आयल्यान धर्मपत्नी तांणी आरती जेतरी वयर वचून प्रसाद घेवका तशीच उपण मामाले आज पर्सनल तांगेल हाजेले आज पूजा आसा तांगेली उपण मामान आनी बायलेने वयर वचून प्रसाद घेवका आनीक विघ्नेश कामत आमगेली मंजुळा कामतील पूत तांणी पुराय कुटुंब आयल्यारी तांणी वयर वचून प्रसाद घेवका आनीक आमगेले अनंतनगर वेंकटरमण देवस्थानांच्याले तांणी आज ये निंतकोणे पाय पर भितर तांणी प्रसाद घेता ती तशें हे सेव केलेले पुरो जनांक आमगेले कमिटी तर्फेन मस्त आभार जावन आसात आमी आमगेले प्रेसिडेंट मामू अमरनाथ कामत मामा आयला आजी तांकांय तुमी तातावळी येतारसल्यार आमकां आनीक उमेद येता येतारस का म्हणून निमगून घेतात आनी बिजी आसात पापा मस्त दूर राबता ती आमगेले खातीर आज आयल्या ती तांकां एक धन्यवाद न्ही देवाला आशिर्वाद आसो म्हण सांगून निमगून घेता म्हणा पयली हंग विराजमान जावन आशिल्ले पुरुषोत्तम देवाक नमस्कार करून परमपूज्य गुरुवर्य श्रीमद विद्याधीश स्वाम्याला चरणारविंदा नमस्कार करून रामकृष्ण मठ मामाकय नमस्कार करून 2 उत्तर उलयतास 1 महिने भितर मिगेल प्राय 15 वर्स वाडयला माम केल मागतील आता हांव हाची परा 12 तारखेचे प्रोग्रामा विशयी मात्र एक शोभ मायन सांगले 12 तारखेक आमी रामपट्टाभिषेकू एक व्हड रितीरी आमगेले चेडू आलो उमेदीर म्हळ्यार तांकां पुरा जनाक शेनवार आयला दोनीच कसा म्हळ्यार ग्रँड स्केलार जावका म्हणून तांगेले एक आलोचना तशीच रामकृष्ण भट मामाने आमकां मस्त मार्गदर्शन दिलें आनी आमगेले भटमाम आसा पळय तांणी तांगेले एक उमेदी आमगेले श्रीनिवास भटमाम तांगेले एक उमेदी चांग जावका म्हणून तशी आमी एक आमगेले एक योजन केला त्या योजनेक तुमगेले पूर्ण साकार जावका आता एक कसं म्हळ्यार आमी येत दोळटा आमगेले डिसिप्लिनस कशी दवरला कशी आयल्याची पुरा जनाक वतस जाल्यार हांव तुमकां एक जस्ट ब्रिफींग सांगता भटमाम ते दिसू 4 घंट्याक आमी प्रोग्राम स्टार्ट जाता 5 घंट्याक भटमामाल प्रोग्राम स्टार्ट जाता रामायणाचे 4 घंटे धरून 4:30 ताई हांग भजन ते सोलो भजन तांणी एकलीन कोण वर्षा भट तिगेल भजन आसा 4 घंटे धरून 4:30 धरून 5 घंटे ताई रामरक्षा स्तोत्र तदनंतर 5 घंटे दोन 6:45 भटमामान तांगेल रामायणाचे प्रवचन जाता 6:45 भटमामान हांगा दोन आमी देवाक घेवन आमी आमगेले मंदिरा वताची थंय वचून जातरी देवाक मेरवणी घेवन येवच्यास
सो आम्ही देवाक कसं केला म्हळ्यार मदेन तूं ते एक सगळेच मंटो घालताची मदेन एक दिवू दवरनो चारी सुत्तू कशी मंगळूरांत तुमी तेराक पळयता की देवाक सुत्तू व्हरचो ते दिवले सुत्तू चारी एक वेदा सुत्तू तशीच चेंड्याचे भजनेचे आनी वाचपाचे चार जे तरी करेक्ट जावन हांगा 7:15 म्हणटना देव हांगा मेटल आसा थंय दवरून रेड कार्पेटारी आमी हांगा तागेले एक राज्यसभेची तशी घेवन येवचे एक प्रोग्राम केला आनी त्या प्रोग्रामा जाल्यार तशीची चार बायल मनशान दोनी तांणी दोग जाण श्रब आनी फूल आनी फ्रुट्स घेवन येद्रा येवचे आसा तशीच म्हापशेच्यान ते दिसाचे 3 सेवादार एक सप्त दिसाचे सेवादार जावन आशिल्ले उपेंद्र नायक मामानी तागेले धर्मपत्नी आनी उपेंद्र नायक मामाने आमगे अणवाळ्यार पळोवंक म्हण आशी सो उपेंद्र नायक मामाक एक चान्स आमी दिता आसा न्ही देवा दिता आसा सो ताणें एक अणवाळ्यासून सोडो मायेन आनी ताणें येवचें आसा तशीच विठ्ठल शानबाग आनी तागेले बायल तांणी एक आसा जी गुरुराज शेणे मामान तांगेले बायल तांणी येवचें आसल्यार तांणी सो तांणी देवाल मागचे येताची आमगेले पुरा वॉलंटियर्स म्हळ्यार ताका एक डेसिग्नेटेड वॉलंटियर्स फिक्स केला म्हळ्यार ज्यान हांगा आमकां ಸ್ವಲ್ಪ एरी सान आशिल्ली ती आमी करेक्ट जावन प्लॅन करता आसाची सो देवाक आमी विजृंभणेन हांगडचे आसा हांगा एक देवाक एक सिंहासन करता आसाची हांगा ताका देवाक विराजमान जावन जातरी अष्टावधन सेवस सो त्या पुरा प्रोग्राम आमी पुरा प्लॅन केला डिटेल आमी पुरा सांगताची 6:45 दवरून आमी 8:45 ताई हे प्रोग्राम आसा सो त्या अष्टावधन सेवान तुवें मस्त नमने प्रोग्राम आसा एक सांज चेरडाल एक भरतनाट्य आसा आनी फ्लुटाचें आसा सो नमनवार प्रोग्राम आसा आमी कशें करता ह्या बॅरिकेड घाल न्हू आमी ते दिसू पुरा जाणाक नेलार सिटींग करता आसाची कोणाक आमी 2 LED स्क्रीन घालताची एक LED स्क्रीन थंय आसा एक LED स्क्रीन भायर आसता सो कोणाक हांगा भितर टेबला आमी चेरार बसका आसल्या तांणी भायर बसता सगळेची थंय एंड थंय आमी चेर घालताची पुरा जाणान भायर बसून पळयत दय करून आमी बॅरिकेड आसतना बॅरिकेडाक कसले लोकोचे तशें कसले कोरनुकाची आनी कोण बॅरिकेडा लागी आसाची तांणी फुल्ला पाकले आमी तांगेले हातां दिताची तांणी उडोवचें येतना देवाला पायाला उडोवचें आसा सो ते प्रोग्राम जाता आनी ते एक कंप्लीट मिन्यूट वायज प्लॅनिंग जाला सो दय करून तुमी कसलेय आमकां फूल कॉपरेशन जावका खंय जो एकडे तेकडे जाल्यार तुमी घरकडे लेट जाता सो 9 गंटेक आमगेली आरती आनी 9 कालाक आमी पळारा सेवे केला सो ते दिवशी जाल्यार तशीची देवाक पानक सेवा हे पुरो आसा सो तसले एक अरेंजमेंट परा शेनवार जाता आमगेले एक्सपेक्टेशन इज अबाउट 500 to 600 क्राउड आनीकय चड जाला आनीकय खुशी आमकां भरपूर जन दिसता आनी दोनी प्रोग्राम हे एक इम्पॉर्टंट प्रोग्राम आमी सॅटर्डे करता आसाची तशीच संडेक रामपुजन आनी ते दिसूचे यजमान जावन आशिल्लो गुज्जाडी आमगेलो नायक माम आसा सो तांगेले ते रघुवीरनाल प्रोग्राम ते दीस जेवता आसा ताजी नेक्स्ट डे म्हळ्यार तुळशी उदराचे आसा ते प्रोग्राम नेक्स्ट डे म्हळ्यार 15 तारीखेक अपास तुळशी अर्चन आसा ताजे खातीर पुरा बायल मनशान पयर कोण आयलाची तांणी पुरो अपास येवका सो 14 15 तारीखेक आमी तुळशी अर्चनेची प्रोग्राम केला आनी तशीच ताजे नंतर त्या दिवसान तो फूल पॅक आमगेलो प्रोग्राम म्हळ्यार 16 अधिक मास जाता आसा ताजे पयशी फुडें 15 तारीखेक सकाळ 2 स्टार्ट जाल्ले प्रोग्राम रात्री ते आमकां पुत्तिगे मोठे स्वाम्यालय आशिर्वाद मेळचे आसा पुत्तिगे मोठा स्वामी तांणी हांगा 2 वरेक येताची ते दिवस आमी अमरनाथ कामत मामाक येवचें सांगताची दयानंद पै मामाने कन्फर्म केला तो येतास म्हणून तशीच आतां स्वाम्यान येतना तांकां स्वागत करूंक आमकां जैन जय तशीच तांगेले पलमंत रक्षद आनी तांगेले एक आशिर्वचन ते पुरा जातना आमगेले अशीच आनी तेन्नाय तशीच आमी नेलारी सिटींग करताची भायर मात्र हे म्हळ्यार स्वाम्यालय गौरव आमी टेबलार बशी चेरार बशी सब न्ही आमी पुरा हांगा नेलारी बशीक वेवस्था करताची सो 2 वरेಯಿಂದ 4 वरे ते स्वामी आसताचे हांगा ताजे नंतर एक हांगा पेट्रियोटीक प्रोग्राम आनी सांजे आमी आमगेले वॉलंटियरा खातीर ते दिवस न्ही पेट्रियोटीक प्रोग्राम ते आसाचीच न्हू खाण आसाची सो खाणा प्रोग्राम जत तरी पेट्रियोटीक प्रोग्राम आसा ताजे नंतर आमगेले पुरा वॉलंटियर्सा खातीर आमी सामुहीक सत्यनारायण व्रत आतां कोण कोण एनरोल केला आनी बेसिकली आमी कशें करता आसाची तुमी अंडरस्टँड कराची आमी भितर सादारण आमकां 125 वॉलंटियर्सान काम केलां त्या प्रोग्राम इतले जनान वाणी जाल्यार जायनाशिल्ले प्रति संडे आमकां सादारण म्हणटा 125 जनान वॉलंटियरी काम केलां
तांकां आमी एक व्हड एक शाबासगिरी न्हयता तांगेले एक भक्तीन तांणी केलेल्या आमकां भारी अभिमानान आमी तांकां सांगता आसाची तुमी पुरा जनान येवन तुमगेले फॅमिली घेवन हांगा सामुहीक सत्यनारायणाक संकल्प करका आनी ताजी आदी ब्रिफींग ओपास आमी आयतार दिताची तें ओटू कन्फ्युजन जावं नाका 3-4 दिसा प्रोग्राम सांगून सो त्या करताच आनी कसो व्हड विशय आनी आमकां एक अभिमान आनी संभ्रमा विशय कसो म्हळ्यार आमी हे प्रोग्राम पयली 23 तारखेदोन लायव्ह करूं सुरू केलें आमी संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी तेंगेले वेबसायटातून आमी लायव्ह करता आसाची तांणी पुण्यतिथी दवरून हे प्रोग्राम जावची ताय आमगेले सबस्क्रायबर्स की लायक 4000 आशिल्ले हे एक म्हयने भितर 1000 चडला आनी दॅट इज बिकॉज ऑफ बेंगलोरची जनान हे व्ह्यूविंग 1000 जनान पळयला सो आमगेले आयची व्ह्यूविंग 5000 जन आसाची दय करून गोकर्ण मठाचे तुमी कसले प्रोग्राम आस म्हणजे तुमी त्या वेबसायटार रेग्युलर जावन सबस्क्रायब जावन तुमी पळयता सोमायल प्रोग्रामाय जाता आनी तशीची आमगेले हांगाचे अदीक भासा प्रोग्रामा भितर 1000 जन ऍड जाल्याची आमकां तेव्हा एक भारी खुशी विशय आनी मुखारसून जावचे एक 4 दिसाचे प्रोग्राम आनी 17 तारखेक आमी कशी जाल्यार प्रोग्राम आमकां भारी एक नमन्याक इतले जना पळोवन सडन एक बंद करचे म्हणजे बंद करत नाही जाल्यार ते आमी अधिक मास एंड करका म्हण काल एक मनीस येतालो अधिक मास वर्स या नाव आहे एक वर्ष कर्या अधिक मास म्हण कसं लायक अधिक वर्ष कोऱ्यात ना म्हण तशी नाही तांणी सांगिल्ले तांगेले अभिमान तो आमी भारी खुशेन भटमाम तुमगेले प्रोग्राम भारी चंद जाता आसा आनी हाजे नंतर फाय तुमगेले मार्गदर्शन भटमामाल मार्गदर्शन आनी जनाल सहकारान हे राम पट्टाभिषेक बद आमी येदोळ ते आमी पयली द्वारका पळयला फाय अयोध्या पळयता आसाची सो आमकां परा 12 तारखेक निजवाक एक अयोध्याचे एक वातावरण जावका म्हण आमी देवाले मागता आसाची तुमगेले मार्गदर्शन केन्नाय आसूं म्हण सांगून म्हगेले 2 उत्तर हांव कंप्लीट करता ने त्रेतायुगांत तू पळय न्ही कलियुगांत पळोवचो योग आसा आमकां राम पट्टाभिषेक कदोजान पुरो जणे येते धन्यवाद सत्यनारायण पूजे एनरोलमेंट वॉलंटियर्स अन करीनातले थंय काउंटर कयाती
परिसरದಲ್ಲಿ मागीर एक दिवस सेवा करा ओपन मामू आणि निकेश कामत केपी पटमा त्या देवाना वैरुद्ध प्रसाद घेवका म्हणून निमून येताना समा केपी पटमा मात्र ते ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ करत पडे वैरुद्ध का दुर्लक्षणे मामानी तगेले कुटुंबे तनक आमगे कमिटी तर्फेन कट्मामलकरना शाल कलैकरसति तनक तगेले कुटुंबक देव आयुरारोग्य ऐश्वर्य आमगे कमिटी तर्फेन ಏಕದಿನ ಸೆಮಿನಾರ್ ಓಪನ್ ಮಾಮೂಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿಕೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಮಂಜುಳಾ ಕಾಮತ್ ಅಣಪಣ ಸೈಡ್ Asia. Chegou lá. Vai, anda só. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು
माय अंग पड़ा ಮತ್ತೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇದೆ ಟೂನಲ್ಲಿ ಇದು ಲೈವ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೂನಲ್ಲಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಟೂನಲ್ಲಿದೆ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡು ಒನ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ ನಮಗಿದು ಶೀಘ್ರ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೀಘ್ರ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ತಾಟದಿ ಹಂಗ ತಾಟದಿ ಟು ಅಲ್ವೇ ಅದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವ್ಚಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾಬಂಡು ದಿವ್ಚಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐಶ್ರಾಮ ದುವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದಿವ್ಚಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೂಲೆ ಸೋಡ ಎಗಡ ದಿವ್ಚಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೂಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಮುಖರೆಯ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮುಖಾರ್ಯ ಮಾಮ್ ಹ್ಞೂನ್ರಾವ್ ಲಗ್ಗಿರಾವ್ ಹಂಗ್ಪಳೆಯ ಮಂಜೂರು ಮೈ ದಿವಸ माटे जुटाए हाँ हेलो एकदम ठीक है मिक्स तामोण अक्कल तामोण वाट चोड़ने पड़ते नमस्कार हंगे